आणि महिमा आराधन तुका सम्या हर एक दिंबी सर्गी संसाय सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या हर एक दिंबी सर्गी संसाय सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडघेव आयलो वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडघेव आयलो पाताक मात्र एक सांडून मुनीसावन जियेलो ओंड्या रूपी मनशाक तुबे सांगात तुजो मोक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या हर एक दिंबी सर्गी आणि संसारी सर पडता तुझे चरणी तुका आमी मान बागयता उपकार आठयता तुवें आमचेर उतरल्या हर एका बेसावा पासून अर्गा आराधन तुका आमी करता सम्या तुका मान आणि महिमा निमान्या त्या जेवणा मोगा मन्ना मेंदिलो सेवेन जीवित सरो पायशी सांचे दुले निमान्या त्या जेवणा मोगा
mandamentilo seven जीवित सरो पायशी सांचे दुले उंडो वाइन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो मुझा उघडा सकारात म्हणून सोमिया तुबे श्रीसान आदेश दिला मान आणि महिमा आराधना तुका सोमिया हर एक दिंबी स्वर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सोमिया मान आणि महिमा आराधना तुका सोमिया हर एक दिंडी सर्गी संसार सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सोमिया आराधना तुका सोमिया आराधना तुका सोमिया Organ tuka samien Jesu. Obrigado com a semente. Oglap tuka samien Jesu. Oglap tu com a semente. Aradan tuka samien Jesu. Aradan tu com a semente. Man tuka samien Jesu. Man tu com a semente. Gaurav tuka samien Jesu. Gaurav tu com a semente. Samien Jesu. Semente. आज As थोडस वेळ थोडा वेळ तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा बसून बसून तुझी उतरा तुझी उतरा ऐकोंक ऐकोंक नियाळोंक हांव हांगासर आयला हांगासर आयला मोरी मोरी तुझ्या पायांतळा बसून तुझ्या पायांतळा बसून तुझी उतरा तुझी उतरा ऐकतली ऐकतली आणि नियाळतली आणि नियाळतली तशेंच आमी तुझी उतरा तुझी उतरा ऐकोन आणि नियाळ ऐकोन नियाळ आमच्या घरांनी आमी पाटी वेता असताना तुझे कुरपेन आमकां तूं बर तुझ्या कृपेन आमकां तूं भर आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या कुटुंबात असल्या हर एका संध्यांते हर एकल्या संध्यांते समाधानाचे सहकाराचे शांती समाधानाचे शांती समाधानाचे भरवशाचे आशीर्वाद तूं वोत जेजू तूं वचचीस आमचे लागीं उलय आमचे देवतल्या आमच्या काळजांत तूं आमच्या उलय काळजांत ये आमच्या जिविताच्या आमच्या हर जिविताच्या एका उणेपणांत हर एका उणेपणांत अस्कतकायेंत अस्कतकायेंत खंती दुखींत कंती दुखींत पिडे वेळार पिडे वेळार आमकां सोसूंक जायना तसली कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमचे लागीं उलय सोम्या जिवितांत एक सुरपण भोगल्या वेळार अनाथ म्हणलें चिंता मोती आयिल्ल्या वेळार अनाथ म्हणलें चिंता मोती आयिल्ल्या वेळार जेजू कोणा सरशी वेचे आमी म्हणलें सवाल सबार पटी आमच्या मोती आयिल्ल्या वेळार तुझे हजरपण आमी तुजेर घालची आमची नदर आमच्या जिवितांत नवी सुरवात आराम जावं दी तुझे आशीर्वाद आमकां लाभय अर्गां तुका सोमिया उगलाप तुका सोमिया महिमान तुका सोमिया वाखणी तुका सोमिया जय तुका सोमिया दिनवासतां तुका सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 महिमा जेजू, महिमा जिसु, होगलाब जेजू, होगलाब जिसु, आराधन जेजू, आराधन जिसु, स्तुति जेजू, स्तुति जिसु, वाकणे जेजू, वाकणी जिसु. Hallelujah. 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 एक मिनिट आमचे दोळे आम्ही दंकिया मगाच्या भावन आनी भयणीनो थोडोसो वेळ जेजूच्या पांयतळा बसून ताजी उतरां आयकूंक आनी नियळोंक आमी आयला आसतना आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. आज कितें परत तेसावां खंत बेजाराई पिडा आसा आमच्या मतींत आमी घेवन आयलो वा आमी तेसावां घेवन आयलो हर एक आमी एक पट जेजूक समर्पण दिवया आनी सांगे जेजू हे म्हजे कश्ट हे म्हजे उणेपण हे म्हजी अस्कत काय हर एक तुका समर्पण दिता. मौनपणी थोडोसो वेळ जेजू लागीं दोळे दांकून उलोवंक एक प्रयत्न करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दयेकन आमी उबे रावया. तुमच्या सुम्यांच्या स्तुती करया बुकांत गीत 118 118 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ स्तुतीसू येन मनावे. स्तुती करता आसतना देवाची सकत आमच्या कुडीन मात्र न्ही आमच्या सगळ्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत देवून येवं दी म्हण गितां मरिफात सम्याक आमी ताळयो पेटोवन अर्गां दिवन हें गीत आमी सांगत गावया. ಸ್ತುತಿಸು येन मनावे ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು येन मनावे. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, hallelujah,
Alleluia, 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 Alleluia. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ಸ್ತುತಿಯ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸುವೇ ಆ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಸಂತತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಒಡೆಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ. ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಧ್ವನಿ ಹಾತಂಶ ವೈರುಬಾರ್ಯ. ದೇವ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ म्हणा मगच्यान आज आमच्या मतींत सबार तेची ते समा मात्र न्ही उपकारी काळीज आमचें आसा. आदल्या हप्त्यांत आमी हांगासर आयला जावंक पुरो सगळो हप्तो देवान आमकां राखला, आमकां बरेंपण दिलां, आशिर्वाद आमचेर वतला. सोमेची उतरां आमी आयकत आसतना आनी आयकता आसतना आमकां हर एकलें की मोतीक समाधान म्हणशें भोगलां. सबार जाणांक विंसणार आशिर्वादांनी जेजून भरला.
ह्या हप्त्यात आमच्या कुटुंबात आमच्या घराण्यांत सबार असर्यंत घडलात. हे सर्व उपकाराक कितें पुराक घडला त्या सर्व पासून देवाक आमी काळजांतून अर्गां दिवया. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದಿಸೋಣ. Hallelujah, 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 Hallelujah. अर्गान तुका Hallelujah. होगलाप तुका जेजू. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸಂಗತ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 hallelujah, Hallelujah. 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 ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ಜೇಸು, ದಿನವಾಸ ತುಕಾ ಜೇಸು. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गा हगला परदान महिमा तुका जेसु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया. पवित्र आत्म्या आमकां जणवायन बरो. आमी सोमेचें उतर आयकूंक येता आसतना आमकां हरगितलेनी आमी समजून घेवचें बरी. ते उतराचें गुंडायेचो अर्थ आमी समजून घेवचें बरी. आमच्या जिणयेन पळोवंक कुमो करच्या. पवित्र आत्म्या तुका आमचे मध्ये स्वागत करता. दोळ्या आमी दांकया, काळजाचेर हात आमी दवरया. आमचे काळीजांनी मौन सोम्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नितळ कर. तुजें उतर आयकत आसतना आमकां भलायकी, समाधान, सुटका, धैर्य मेळचें बरी जावं दी. तरतरल्या जिविताक बरवसो मेळून दी. बरवसो सांडिल्ल्या वेळार तुजें उतर आमकां हर एकलें की धैर्यान बरोवन दी. मुखलें मेट धैर्यान काडून कृपा आमकां मेळून दी. मागया पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया. 105.
ಪಾವನ ಬರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಹಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನರೇ ಪರಿಪಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ सुरिसिंदो पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये तुका स्वागत करता आमच्या काळजांत तूं राव आमच्या मतींत आमी आयकुनची ती उतरां समजून घेवंक कृपा दी पवित्र आत्म्या जाणबायच्या देड्यान तूं आमकां बरो पवित्र आत्म्या तुका स्वागत आमचे मदें पंचशतमधीन अनुग्रह मಳೆಯ प्रीति पात्रदल्लि ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ पंचशतमधीन अनुग्रह मಳೆಯ प्रीति पात्रदल्लि ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ आत्मशक्ति चलिसु अनुभवವಾಗಿಸು परिपालिपने नी मेघबा आत्मशक्ति ज्वलिसु अनुभवವಾಗಿಸು परिपालकने नी मेघबा पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು
ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ, ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ, ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. जुवांची सुवार्ता 14वी अध्याय ओळ पहिली तोल. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गांत का समया, होगलाप्त का समया, आराधांत का समया, मांत का समया. Praise the Lord. भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. सुमार तेंपा आदीं घडलें हें घडीत. मेकेदाळ शिवमोगातून इशेन येता आसतना सकाळीं वेग्गीं बायसार आयिल्ल्या वेळार मदें थंय एक म्हजें वळखीचें घर आसा, थंय एक कॉफी पिवंक रावनचें. केदाळे सकाळींचें एक तांचें एक ल्हानशें कॅन्टीन आसा, थंय कॉफी पिवंक रावनचें. तिजो न्हवरो तें कॅन्टीन चलयता, बारी मोगाळी कुटाम वळखीचें म्हजें. तशें केदाळ आयिल्ले बरी तांची एक बरी एक स्पेशल कॉफी तांणी करून दिवची. थोड्या तेंपा आदीं येवच्या बरयत तें रावयली व्हेकल वचून उलयता आसतनाच्या न्हवऱ्याच्या मुखार म्हळ्यार कितेंगी परजड लागतलें. बारी बेजारायर आसलो. कितें म्हूण म्हाकाय कळुना. तितले ओगी हांव आयला म्हूण कळ्ळें. मागीर भुरगीं तेजे पतीन सकाळीं आयली, सांगात ताई मेळ्ळी आनी विचारलें कित्याक. केदाळे संतोशान आसचो व्यक्ती, केदाळे मुखार म्हळ्यार हांसो आसा, वेलकमींग पर्सन म्हणटात, असो आसलो व्यक्ती कित्याक आज मस्त बेजारायन दिसता, कितें जालें. ते जाल्यार तांणी सांगूंक आराम केलें. फादर आतां तो न्ही लागीं 3 म्हयने जाले. 3 म्हयने जालें. कितें गे म्हळ्यार 3 म्हयने आदीं खंय गेल्लो, फाटीं आयिल्ल्या उपरांत कोणा लागीं उलयना, कामांक वचना, घरा बसले कडेत आसा, खंयचेंय करना. कोणी आयल्यार कितें उलयल्यार ओगेत आसता. आमकांय पुरा कावन्सिलिंगा व्हरून जालें, आनी खंय मागणें करून जालें, रितरेक व्हरून जालें, पुरा जालें, कांयच बरेंपण जावना फादर म्हणालें. मागीर म्हाकाय तशें भोगलें. कित्याक म्हळ्यार तो केदाळे हांसकुळ्या मुखार म्हळो सो केदाळे हांसून आसता. आयलें हर एकलें की बरें करून उलयता, सुदारशिता, चड उलोवचें ताणेंच. 3 म्हयने तो न्हू आयल्या कोणाय लागीं उलयना. कितेंय एक तर मुल्यार बसून कितेंय चिंतून आसता म्हूण जालें. मागीर ताका इल्ले वेळ उलया म्हूण ताच्या लागीं उलयता आसतना ताणें आपलीं भोगनां उसारोंक आराम केलें. जाल्लें कितें गे म्हळ्यार 3 म्हयने आदीं हे दोगी सांगाता मेळून, दोगी ड्रायव्हर सांगाता मेळून एक दीस कारार वचून आसले. दोगांयक रजा आसली. लॉरी ड्रायव्हर दोगांय कारार वता आसतना मुखारतून आयिल्ले एक लॉरी काराक मारून ताजो इश्ट, मोगाचो इश्ट, तो मस्तू
इंजर जालो ताका मागीर आस्पत्राक एडमीट केलें आनी आस्पत्राक व्हेलें ताका आनी 3-4 दीस हो थंयच आसलो आस्पत्रांत आसलो लास्टाक डॉक्टरान सांगलें आनी वो वाचचें बरें दिसना मल्टिपल डॅमेजीस जालात वाचचें बरें दिसना म्हणल्यार वो थंयच आसलो खंय भायर वचूंक वतना आनी लास्टाक ताणें सांगलें की म्हज्या इश्टाक पळयचें आनी इश्ट लागीं वचून रावल्ल्या वेळार ताचो हात धरून ताणें म्हळें की हांव आनी कित्याक की म्हाका वाचचें बरें दिसना तुका सण एकलोत रावून म्हाका संवय ना म्हाका मस्त कश्ट जाता हांव वेतां तुजो उडासी हांव बेगीनच काडटां म्हळें की तुजो उडासी हांव बेगीनच काडटां तुका मिस करूंक नाका म्हाका तुजो उडासी हांव बेगीनच काडटां त्या दीस तो ताज्या मतींत एकच हांव खंय भायर गेल्यार खंय एक्सिडेंट जाता कोण ना आनी कालें जाता कोण ना म्हूण घरांत बसून आसलो खंय भायर वचून नासलो मतींत एकच केदाळा तो म्हजो उडास काडटा गे म्हूण देवादीन जाल्लो इश्ट केदाला उडास करता म्हळ्यार केदाला हांव मरतां गे म्हूण चिंतून 3 म्हयने काडले म्हाका तक्षण उडास आयिल्लें उतार म्हूण सांगल्यार जुवांच्या सुवार्थेंत 14व अध्याय पयली वळ जुवांच्या सुवार्थेंत 14व अध्याय पयली वळ ती वळ कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तुमी आतां आयकलें उतरां तुमी टेन्शन करनाकात कळवळचें न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा आमच्या क्रिस्तांव मरणांत एक बरवसो आसा क्रिस्तांव जिवितांत एक भुरगें क्रिस्तांव कुटुंबांत जियेलें म्हळ्यार संतोष मरण पावलें म्हळ्यार एक संतोष कित्याक संतोष म्हण सांगल्यार आमच्या कुटुंबांत एक भुरगें जल्मोन येताना एक संदेश हाडटा संदेश कितें गे म्हळ्यार इतलें संवसारांत पाताक आसल्यार उणेपण आसल्यार पातकी आमी सर्व जाल्यार कुमसारकर इल्ल्या वेळांनी परत पाताक आदारल्यार साबार निचे उपकरण आमी आनी मुखार पाताक आदारना म्हूण सांगिल्ल्या वेळार परत्यान पातकान बुडल्ल्या वेळार देव भुरग्याक संवसाराक धाडटा आसतना आमच्या कुटुंबांत एक भुरगें जल्मोन येता आसतना एक संदेश बरी खबर आमकां हाडटा बरी खबर कितें म्हळ्यार देव आनीकी आमचो हर एकल्याचोय मोग करता देव आमचो हर एकल्याचोय आनीकी आजुनूय मोग करता म्हणलें संदेश हाडटा तर मरण कितें आमकां बरी खबर हाडटा मरण कितें संदेश हाडटा म्हळ्यार मरणाच्या मिसाक गेल्ल्यांक मेल्ल्यांक न्हय मरणाच्या मिसाक मरणाक गेल्ल्यांक हर एकल्यांक एक बरी खबर आसा बरी खबर कितें म्हळ्यार त्या दिसाच्या मरणाच्या मिसाक गेल्ल्या वेळार आमी बरें करून हर एक मागणी आमी आयकल्यार थंयसर येजकार म्हणची मागणी आमी आयकल्यार एवकरिस्तीक मागणी आसा थंयसर दुसऱ्या एवकरिस्तिकाच्या प्रिफेसांत अशें बरयलां मरणा वरवीं आमचें जिवीत हांगासर अखेर जायना बदल कितें जाता परिवर्तन आमी हांगासर आज पर्यंत ह्या कुडीन जियेताले आनी मुखार आमी सोम्या सांगाता जियेता म्हळ्यार आमचें हांगासर जीवन अखेर जाल्ल्या वेळार थंयसर जीवन आराम जाता जल्माल्या दिसा संवसाराक जल्म घेतल्या वेळार आमचें बर्थडे आमी थंयसर जल्म घेतल्या वेळार इट इज अ सेकंड बर्थडे देखून आमी कितें करीचें कळवळचें न्हय म्हणटा कळवळचें न्हय मरण आयिल्ल्या वेळार मस्त जाण कितें करतात म्हळ्यार भियेतात मुखार कितें करचें म्हणून कळना मुखार कशें जिवीत म्हणलें कळना आमकां क्रिस्तांवांक तें टेन्शन ना मुखाचें न्हू आमी कितें कर जेजो कितें म्हणटा आमकां आमी कितें करीचें संवसारांत आसतना ही आमच्या यात्रेक पयना वेळार आमी बरें करून तयाराय करीचें देखून जेजो म्हणटा भियेनाकात कित्याक भियेनजो गे म्हणून जेजो आमकां म्हणटा हांव पयलें वेतां आनी तुमकां एक जागो तयार करता आनी तुमकां हर एकलें जागो तयार जाल्ल्या मागीर हांव येतां आनी परत तुमकां हांवें आसले कडेन आपोवन व्हरता कित्याक हांवें आपोवन व्हरचें गे म्हळ्यार हांवें आसले कडेन तुमी आसाचे म्हळ्यार जेजूक पळयत आसतना मोगाचें न्हू कोणायकी बेजार म्हणशें बगुना ताच्या लागीं वेचें नाका म्हणशें बगुना लोक हरी म्हणले बरें ताका मेळोवंक येतलो कित्याक म्हळ्यार ताका पळोवंक आयिल्ले हर एकलें समाधान म्हणशें भोगतालें साबार दाखले आमी पवित्र पुस्तकांत वा वांजेलांत आमी पळयता थंयसर पळय एक दाखलो आमी काडून लोकांच्या सुवार्थेंत
चॅप्टर 19 थंयसर एकलो मोठो व्यक्ती जकेस म्हणलो जेजूक पळयची म्हणली आशा आसली. आमी पळयता जो आमच्या सुवार्त्यांत 20व्या अध्यायांत ग्रेक पेद्रू लागीं जाता आमकांय जेजूक पळयची, आमकां जेजूक दाखय, जेजू खंय मेळटा आमकां पळोवंक आशा पळयता. कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी सबार विशय जेजू विशयांत आयकलें. इज अ हॅपी मॅन, संतोशाचो व्यक्ती, संतोशान बरयल्लो व्यक्ती, आनी ताका मेळूंक आयल्या हर एकलें की समाधान, शांती मेळटली, उणेंपण पयस जातलें, भलायकी मेळटली. तसले व्यक्तीक आमी पळयचे, आमी भेट करीचे म्हणलें एक मोतीन तांकां चिंता आसता. देखून ते कितें करतलीं, आमी जेजूक पळयचे म्हण येतलें. देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो, जेजू म्हणटा हांवें आसले जाग्यार, हांवें आसले कडेन तुमी आसाचे, तुमी आसाचे. देखून तुमी कितें करीचे, कळवळचें न्हय, भियोवचें न्हय, कितें टेन्शनार बुडचें न्हय, मुखार कितें म्हूण चिंतचें न्हय. देखून आज आमकां आमी घरा वेता आसतना एक संदेश जेजू आमकां दिवंक आशेता. ते संदेश कितें गे म्हळ्यार भियेनाकात, कोणीय भियेनाकात. कित्याक कोण भियेता म्हाकाचें न्हू, भियोवचें कोणें, कोण तयार जावना तो भियेता, कोण जागृत रावना तो व्यक्ती भियेता. थोडीं भुरगीं पळया परिक्षे येता आसतना घरा तुमचे लागीं व्हडा लागीं येवन बेसांव मागतात, मागणें करा म्हणटात, बेगीन एक बेसांव दिया म्हणटात. आनी भुरगीं फुल्ल टेन्शन आसतात, कशें कितें करचें म्हण कळना, सगळीं रात बसून शिकतात. कित्याक म्हळ्यार पयलें तयारी करनासतना टेन्शन आसता. रिजल्ट फाल्यां म्हळ्यार आसतो न्हू नोवेनांक, मागण्यांक, रितीरेक, ऑनलायन ऑफलायन पुरा मागणी टेस्ट तेसां घालचीं, पेटिशनां घालचीं, पुरा करता. कित्याक म्हण सांगल्यार प्रिपरेशन आसना, बरी एग्जाम बरें येना जाल्यार कशें रिजल्ट बरें येवचें. देखून म्हाका जेजू कितें म्हणटा आमकां, बरें करून प्रिपरेशन करा, प्रिपेर खंय करचें म्हाका न्हू, हाणे प्रिपेर करून आमकां इतलो बरो जागो जेजून फावो केला. हर एक ब्रेस्तार हांगासर नोवेन आसता, रितेर आसता, देवाच्या उतराचें नियाळ आसता, कुमसार जावंक अवकाश आमकां आसा. बरें तयार करा जाल्यार कोणेंय भियेचें म्हणना, कोणेंय भियेचें म्हणना. देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो, कोण तयार आसना, कोण जागृत आसना तो सेवाक भियेता, भियेता. तर म्हाका आमी मरण म्हणले वेळार, कश्ट म्हणले वेळार भियेता गी वा धैर्यान रावता गी म्हणलें सवाल आमकां विचारचें. पेद्रो पळया, जेजूक पळयत आसतना धैर्य आसलें, उदाक ल्हारां पळयत आसतना भियेलो. तशें आमी इगर्जेन बसून मागणें करता आसतना आमकां भंय दिसना. आमी आमच्या घरा गेल्ल्या वेळार तेच व्यक्ती, तेंच समस्ये, तेच व्यक्ती परत परत आमकां उलयता आसतना आमकां कितें भोगता, बे म्हणशें भोगता, बे भोगता. देखून म्हाका जेजू आमकां सांगता सदांच तुमी तयार रावा, बी प्रिपेर्ड. हर एक घडी म्हणले बरें तयार रावा. तयारी करची कशी, एक जागो हो आमकां अनेक तयारी करूंक, धैर्यान बरोवंक अनेक पुस्तक, पवित्र पुस्तक देवान आमकां दिला. तो जावन आसा बायबल. बायबल मस्तपटी म्हाका कोवीड आयिल्ल्या वेळार पळया मस्त जाण मेल्ले. कित्याक म्हण सांगल्यार कोवीड येवन सरले न्ही, भियानंत टी व्ही पळोवन भियानंत मरण पावल्ले मस्त जाण आसा. कित्याक म्हण अशें घडटा गी, अशें घडटा गी, आमकां घरांतून भायर गेलतात गी, अशें म्हण भियेनंत गेल्ले मस्त जाण आसा. देखून म्हाका आमी जेजून सांगची उतरां पळया, भियेनाकात, भियेनाकात, धैर्यान रावा, धैर्यान रावा. कोण कोण भियेता, एक जागृत नातलो, तयार नातलो व्यक्ती भियेता. दुसरें मुखार कितें घडटा म्हूण कळीत नातलो व्यक्ती भियेता. मुखार कितें घडटा म्हूण कळीत नातलो व्यक्ती भियेता. देखून जेजू कितें म्हणटा, तुमी कळवळचें न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. म्हळ्यार कोणाक विश्वास ना तो भियेता, कोणाक बोवाडटना तो वा ती भियेता. तर म्हाका आमी आज थोडोसो वेळ सुमेची उतरां आयकूंक आयिल्ल्या वेळार आमकां कोणाचेर बोवाडटा, आमच्या सक्तेचेर बोवाड दवरल्यार आमी भियेचें. कित्याक म्हण आमच्या सकत केदाळाक कितें जाता म्हूण कोणायकी कळीत ना. जाल्यार देवाच्या सक्तेचेर भरवसो दवरचें. तें वाचता धर्नुजाच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत वर्स 31 सोम्यांचेर, सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तूं बरवसो पत्त्यानी दवर, तूं आनी तुजें सगळें कुटुंब बचावी जोडटलें. तर आमचें बोवाड कोणाचेर आसा, आमी आमच्या सक्तेचेर, जणवयेचेर आमी बोवाड पत्त्यानी दवरल्यार आमी भियेता, भियेता. ताका देखून मुखार कितें घडटा, मुखार कितें घडटा, मस्त जाणांक मरण मेळ्ळ्या वेळार भंय दिसता. कित्याक म्हळ्यार हांगा पुरो सगळ्यांक आमी सोडून येता न्हय, आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवंक आसा, सांगाता मेळोवंक आसा. तितले मात्र न्ही,
आमकां बरोवसाचें एक लिसांव आमकां शिकयला. बरोवसो कितें गे म्हण सांगलां, हांगासर आमचें जिवन हांगासर जियेलें परिवर्तन जाता, अखेर जायना, परिवर्तन जाता. वी चेंज आवर रेसिडेंस. आज पर्यंत आमच्या कुटुंबांत घरांत हांगा आमी जियेतलो आनी मुखार आमी सोम्या सांगाता जियेता. दॅट इज आवर फेथ, आमचो भावार्थ. तो भावार्थ आमकां आसल्यार मोगाच्या भावनांनी बिणिनो आमी भियोवची ना. जेजू सांगता भियेनाका. मस्तपटी आमच्या कुटुंबांत 100 लोक आसल्यार 1000 लोकां मदें आमी जियेलरी. फेसबुकांत सोशल मिडियांत लाखांनी करोडांनी मिलियनांनी आमकां फ्रेंड्स आसल्यार मस्त जाणांक भोगता आमकां कोणूच ना. आमी एक सुरपण बगुल्ल्या वेळार एकलींच आमी एकलोच जावं म्हूण बगुल्ल्या वेळार आमकां दिसता, दिसता. ते देखून मस्त जाणां जीव घाल कितें करतात गे म्हळ्यार मस्त इश्ट आसता, मस्त कुटुंबां आसतात, व्हडलें कुटुंब तांचें. जाल्यार जीव घाल कितें करतात म्हळ्यार मुखार आमकां कोणीय नात, वी आर अलोन, आमी लोनली म्हूण आमकां भोगता. मस्त बडी तरणाट्यांनी पळया वा थोड्या बडी व्हडाय स्टेटसार घालतात, म्हाका कोणीय नात, आय एम अलोन, आय एम लोनली म्हूण स्टेटसार ती घालता. कित्याक म्हळ्यार तांचें स्टेटस तशें आसता. कोणीय ना म्हूण बगिल्ल्या वेळार मनशें भोगता. हाती घेतिल्लें काम कितलें प्रयत्न केल्यार पोंताक पावनातल्या वेळार आमी कितें येवजन केलां, कितें एक बरें काम आराम केलें, बिजनेस आराम केलें, कितलें केल्यार तो बरें जायना, लॉसच जावचें. आमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळूं दी म्हूण खंय परत सांगिल्लें ना. सगळे सोशल मिडियाचेर आमच्या भुरग्यांचे फोटोच आसा, जाल्यार बरी सैरीक मेळूंक उत्तना, पुरा मागणें रितीरे पुरो जालें मेळूंक उत्ना. मुखार कितें आमकां दिसता. कुटुंबाचो वडील केदाळे बऱ्या कामार आसलो व्यक्ती, कुटुंबांक एक दिसपडचे ग्रास दिवचो व्यक्ती, म्हळ्यार काम करून ताणें घरा कितें परत जाय पुरो हाडचो व्यक्ती, मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या वेळार बरोवसो आमचो उणो जाता. बोवाट सांडटा आमी, भियेता आमी. मुखार कशें, वॉट इज नेक्स्ट? डॉक्टर म्हणटा 4th स्टेज ऑफ कॅन्सर आनी मुखार वाचचो ना, हार्ट अटॅक जाता आनी मुखार वाचचें डावट आसा. मुखार कितें आमकां दिसता. जिणेंत चलवणी आयिल्ल्या वेळार चडटा पळया, रिजल्ट येता आसतना आमच्या घरच्या भुरग्यांक जागृतायेन पळयचें खंय रिजल्ट येता आसतना कोणी म्हणी 2-3 भुरगीं म्हणी आमच्या गांवांनी सुसायड करता. कित्याक म्हळ्यार चलवणी स्विकार करूंक जायनातल्या वेळार भियेतात. एक सुरपण समस्येक वळख जाल्ल्या वेळार कोणी ना म्हूण बगल्ल्या वेळार अशें पुरा भोगता आसतना मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजू आमकां सांगता हर एकलें की भियेनाका. 14व अध्याय जो आमच्या सुवार्थ्यान 14व अध्याय पयली वोट सांगता, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर फातयेणी दवरा, देव आसा आनी आमकां हर एकलें की राखता. जेजू आसा, आमकां हर एकलें की राखता. त्या देखून भियोवचें न्हय. केदाळा आमकां धैर्य मेळटा. केदाळा खंयच्या घडये आमकां धैर्य मेळटा. कोणी म्हणी येवन हांव आसा, भियेनाका म्हूण सांगिल्ल्या वेळार मोगाचें नांव आमकां धैर्य मेळटा. तरेपडी पळय आमी मरणांच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोगाचो व्यक्ती देवाधीन जाल्ल्या वेळार कुटुंबांचे सांदे थंयसर बसून दोळ्यान दुकां घालून रडनासतना तांकां बुजावणांची आमी कितलीं उतरां सांगल्यारय तांकां समाधान भोगचें ना. आस्पत्र्यांत पिडेंत वळवळच्या एका बाबा लागीं भयणी लागीं वचून तुमी कितलीं बुजावणांची उतरां सांगल्यार ताका समाधान मेळचें ना. हर एक होगडून घेतलेले व्यक्तीक तुमी कितलीं बुजावणांची उतरां सांगल्यारय ताका समाधान धैर्य मेळचें ना. जाल्यार एका उतरांत धैर्य मेळटा. तें उतर कितें गे म्हळ्यार हांव आसा म्हणचें उतर. हांव आसा भियेनाका म्हणचें उतर. त्या उतराक कितली सकत आसा म्हूण सांगून म्हाका ह्या दिसांनी कळ्ळें. हांव 6 वर्सां युवजना मदें काम करनासतना शिवमोगा DSCत हर एक आमच्या प्रोग्रामांच्या आखेर वोट ऑफ थँक्स उपकार बावडच्या पयलें हर एका तरणाट्यांक एक उतर सांगचें आसलें. हर एका प्रोग्रामाक खंयचेंय सुखी नासतना हर एका प्रोग्रामांत एक उतर सांगचें आसलें. युवजणांनो, निराश जाल्ल्या वेळार, बेजार पावल्ल्या वेळार, जीवघात करया म्हणटा आसतना, डिप्रेशनाक गेल्ल्या वेळार, कोणूच ना म्हूण बगल्ल्या वेळार, लव फेल्यूर जाल्ल्या वेळार, मोग केलो व्यक्ती सोडून गेल्ल्या वेळार, कोणूच ना म्हूण बगल्ल्या वेळार कोणी ना म्हूण चिंते नाकात. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. दुसरें
आनी एक नंबर आसा ते नंबर केदाळे स्विच ऑफ जायना खंय म्हणी चार्ज उणें जाला मात्र स्विच ऑफ जाता त्या नंबरार तुमी केदाळे कॉल करात कोणी नांव म्हण चिंती नाकात हांव आसा म्हूण सांगलें इतलें 6 वर्सां सांगल्यार म्हाका त्या कश्टांच्या दिसांनी कॉल केले एक 1,500 कॉलां येवंक पुरो कोणा हे सगळ्या 6 वर्सांनी हांव चिंतलो तरणाट्यांकय एक बगूना कोण ना हांव आसा म्हूण सांगून केदाळा हांवें म्हजे यूथ मिनिस्ट्री हँड ओवर करून आनी एक आतां सोशल वर्काक येता आसतना त्या राती म्हज्या वॉट्सॅपाचेर मस्त मॅसेजीस आयले मॅसेजीस कितें आयिल्ले गे म्हळ्यार फादर इतले दीस आमचे कॉल रिसीव करून कोणी एकले आसा म्हूण सांगून आमच्या मोबायलांत आमी नंबर सेव केल्ले आतां आमी कोणाक कॉल करचें सांगा आमकां ते जाल्यार कळ्ळें म्हाका त्या उतरां कितली सकत आसा गे म्हूण कितली सकत आसा गे म्हूण थोडीं पुरां मेळूंक आयिल्लीं उलोवंक आयिल्लीं फादर आनी मुखार आमी कोणाक कॉल करचें आतां तुमी युथान नांव म्हूण सांगलें कोणाक कॉल करचें आमी सांगा फादर आमकां पण एकच ते एक उतर ती काय म्हाका मस्तूपटी कॉल करून डिस्टर्ब करून मोदीन एकच आसलें खंयच्याय घडयेन कोणी आमकां सांडून गेल्ल्या वेळार एकलो आमकां आसा ही उतरां मोगाच्यान खंय म्हणी हर एका आवय बापायनी भुरग्यांक सांगलें तर भियेनाका पोता हांव आसा म्हूण सांगलें तर आमच्या कुटुंबांत कोणी सुसायड करची ना कोण ना मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत कोणी सुसायड करची ना कोण ना आमच्या कुटुंबांत आसली सांदी कोणी डिप्रेशनाक वेची ना कोण ना कित्याक म्हळ्यार आज कुटुंबांत मस्त जाणां भोगता आमची मुळी कोणूच नात आमी एकसूरपणान जियेता आमकां कोणूच ना म्हणशें भोगता कोणूच ना म्हणशें भोगता ह्या संवसारांत अशी व्हडले समस्या खंयचे गे म्हळ्यार मोगाचें घर ना जेवण ना रावूंक जागो ना म्हणून न्ही लोकां मदें कुटुंबां जियेत आसतनाय मस्त जण आमच्या भोंवतणी आसले वेळार हांव एकसुरी म्हूण भोगचें आसा पळय तें भोगना ताचे की व्हडली समस्या दुसरी खंयची ना कोण ना मनीस खाण नासतना जियेता खंय मनीस जेवण नासतना जियेता खंय मनीस फ्रेंड्स नासतना जियेता खंय मनीस पयशे नासतना जियेता खंय जाल्यार कोणी ना म्हणल्या वेळार मनीस जियोंक आशेना तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमी ही उतरां आयकत आसतना आमकांय एक आपणें जेजू दिवन आसा तुज्या कुटुंबांक तुवें गेल्ल्या वेळार थंयसर सबार जाणां उलोवन आसात उलोवंक जाय तांकां जाल्यार उतरां आयकुनचें बरी न्ही बोगाची आमकां उतरां बोगाची मेनी फिलिंग्स कॅनॉट बी एक्सप्रेस्ड आमी समजून घेवंक जाय देखून जेजू ती परिस्थिती समजून घेता आनी शिसांक म्हणटा भियेनाकात कळवळ नाका तुमी धैर्यान रावा कित्याक म्हळ्यार हांव येता आनी परत फाटी येता निराश जायनाकात धैर्य सांडिनाकात फाल्यांचे विशय चिंतून बसनाकात कित्याक म्हळ्यार फाल्यां न्ही नेक्स्ट घडी आमी आसता गिनांगी कळीत ना आतांच्या संवसारांत नेक्स्ट घडी आमी आसता गिनांगी कळीत ना देखून फाल्यांचे चिंतून टेन्शन करून बसनाका टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन देखून ह्या घडयेंत कितें पुराय घडता त्या देखून देवाक अर्घान दिया बरें उणें पूण कितें घडलां रे देवाक अर्घान दिया कित्याक आमी भियेन नजो आमकां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 वर्सेस 1 and 2 आमकां सांगता कितें सांगता तें हांवें तुका सोडयला भियेनाका तूं कित्याक हांवें भियेन नजो देव आमकां सुटका दिता तुमची समस्या कितेंय आसूंक पुरो उणेंपण कितेंय आसूंक पुरो तुमचे कितले समस्याक तुमी वळख जावन खंय वेचें म्हूण कळनातल्या वेळार सोमयेचें उतार जेजूचें उतार मतीन दवरा भियेनाका आनी जेजूक पळोवन थंयसर शिश्चिंतात वो आतां भूत कोण ना म्हूण चिंतल्या वेळार जेजू म्हणटा भियेनाका हांवूच सुतो ती उतरां कितल्या धैर्यान तांकां बरलें पळय कितलो धैर्य तांच्या काळजान तांकां बरलें तशेंच आज इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 वर्सेस 1 and 2 सांगता हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मुजूच भियेनाका आमकां देवान दायज करून घेतिल्ल्या वेळार आमी देवाचे मोगाचे जाल्ल्या वेळार देव आमकां राखता मोगाच्यान देव आमकां राखता भियेनाका धैर्य घेया आमचो बरोवसो आमचो भावार्थ केवळ ताचेर आसाचे
आमी वाहनांचेर पैण करता आसतना, बसाचेर, रैलाचेर, विमानांचेर पैण करता आसतना कोणीय वचून त्या ड्रायव्हरा लागीं, पायलटा लागीं, क्रूआ लागीं विचारना आमी, तुका सामा ड्रायव्हिंग करूंक येता गी, विमान सोडूंक सामा येता गी तुका, कोणी विचारना. गेल्लेंत सीट बेल्ट घाला म्हणलेंत, सांगले बरी आयकून आतां न्हिदा म्हणलें न्हिदता आमी, वय की न्ही. कोणी आमी टेन्शन करूं. कितलो बोवाडतो पळय ड्रायव्हराक, ताची वळख आमकां नांतना जाल्यार आमी कितें करता, हो कंप्लीट आमकां बेंगलोर गे, कोडयाळ गे आनी खंय गे व्हरून पावयता म्हणलो बोवाडत आमकां हर एकलें आसा. तर तुका रसुल्ल्या देव तुका तुज्या पोंताक पावयता म्हण तुका बोवाडत ना गे मोगाच्या भावांनी भयणी. बोवाडता आसा म्हळ्यार एकच उतर आमी केदाळे सांगिचें की सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. कश्टांची मोडां इल्ल्या वेळार, उणेपणां इल्ल्या वेळार हांव तुका चलयता. पळय हांगातन आमी बेंगलोर वता आसतना मदें मदें मस्तू फोंड आसात, हम्स आसात, ट्राफीक आसा मस्तू. हर एक जाग्यार रावल्ल्या वेळार आमी भियेन, आमकां टेन्शन जायना. कित्याक म्हळ्यार 6 वरां पावयता म्हूण सांगलां, एक 7 वरां जावंक पुरो, 8 वरां जावंक पुरो जाल्यार आमकां एकच बोवाड कितें पावूंत आमी बेंगलोर. आमकां हर एकल्यांक देवान रचल्ल्या वेळार जेरमाया 29:11 सांगता, हर एकल्याच्या तुमच्या जिविता विशयांत देवाक एक येवजन आसा. तुमच्या केस्त्या पासून न्ही, उणेपणा पासून न्ही, तुमच्या बरेपणा पासून, उदरगते पासून देवान एक येवजन दवरता. देखून त्या ड्रायव्हराचेर तुमी इतली पातयणी दवरले जाल्यार आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार डाक्टर म्हणटा तुका सर्जरी करीची म्हूण, कोणाक गोत्ता आसता अनेस्थेशिया दिल्ल्या उपरांत कितें बरो सर्जरी खंय जाता म्हूण सांगून आमी कोणी म्हण विचारता गी ना, ताचेर बरवसो पातयणी आमी दवरता. ताणें दिल्ले गुळी ते वीक गी, पॉयझन गी, बरें जावं गी, खंयचे आमी पळयना. कितले पातयणीन म्हणल्यार बरें करना आमी खातां. 2 सारी ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, 2 सारी ಎಲ್ಲ 3 सारी ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿತೀವಿ. कितले म्हण तितलो बोवाडता आमकां. तर देव आमकां राखता म्हणलो बोवाडता कित्याक ना. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, भियेनाका. जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव आसा, हांव आसा. दुसरें, उदकाचेर वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो. उदकाचेर वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो. आमी हांगासर दोगा व्यक्ती विशयांत आमी उलयचे पोरणे सोल्ल्यांत. उदकाचेर गेल्ले व्यक्ती कोण, उदकाचेर आसले व्यक्ती कोण, उडास येता कोणाक म्हणी. उदकाचेर आसले व्यक्ती एकलो व्हडले न्ही पोरणे सोल्ल्यांत. नोये विशयांत आमी आयकलां. सक्कर म्हणाली फुलीश फेलो, हाका तकली समाना, आतां ह्या उदक येता गे आतां म्हूण सकाळां उलोवंक सुरू केलें. जाल्यार ताणें कितें केलें, मनशाच्या उतरांचेर ताणें खंत करूं ना, टेन्शन करूं ना. कोणाचें उतरां ताणें आयकुनात. ताणें कोणाचेर भरोसो दवरलो, देवाचेर बोवाड दवरलें. ताणें सांगलें बरें केलें. मागीर सुरक्षीत जावन रावलो कोण, नोयांनी ताणें कोणाक पुरा विंसून काडलें, ते मात्र वाचले, उरले पुरा गेले. आनी एकलो व्यक्ती ताका पळोवन म्हणाले, आमकां तें जेवण खावंक पियोंक ना म्हूण मोरोंक हांगासर आपूण हाडले गे आमकां. कोणें सांगलें तें? मैजेक इस्रायलच्या लोकांक सांगलें, आमकां हांगासर हाडले गी, हांगासर आपूण हाडले गे आमकां. थंय खावंक जेवण नातलें गी, आमकां मोरोंक थंय मेल्ले वेळार मिस्त्र थंय बरी नातली गे, हांगा आपूण हाडले गे आमकां. हांगा कित्याक आपूण हाडलें म्हूण सुरसुरल्या वेळार, शिराप मांडल्या वेळार, सावाला भायर सावालां घाल्ल्या वेळार लाखां लोकां मदें एकलो मैजे म्हणलो व्यक्ती उबे रावता आनी मुक्ता. भियेनाकात, भियेनाकात. कितलो बोवाडतो पळय ताचो, बोवाड कितलो बोवाड. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हे दोग आमकां एक संदेश दितात. तुमी मनशाचेर पातयणी दवर इतलीं वर्सां तुमी मुखार गेले जाल्यार खंय म्हणी तस्सो बोवाडत. तो राखता आमकां, तो पळयता, हर एक तो राखता आमकां, हर एक तो दिता, टेन्शन करचें नाका म्हूण ताचेरच आमी भरवसो दवरलें जाल्यार खंडीत जावन मोगाचें न्हू आमी निराश जायनातले, निराश जायनातले. आनी एकलो व्यक्ती आसा. आतां आमी उदकाचेर चलिल्ल्या विशयांत उदकाचेर आसलेल्या व्यक्तीच्या विशयांत नियाळ केलें. आनी एकलो व्यक्ती आसा, ताका उदकांतल्या बांयंत गेल्लें ताच्या कुटुंबांच्यांनी मेळून. कोण तो? कोण? जुजे. बरवसो सांडलो व्यक्ती आमच्या हर एकल्या दृश्टेन. ताचें जिवन थंयसरत अखेर जाल्लें म्हूण मस्सणान चिंतलें.
अखेर जावना ताचो भावार्थ ओन्ली इन गॉड. ताच्या भावार्थ देवाचेर आसलो. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, उदकाचेर तूं वेशी जाल्यार तूं बुडचो नाय. कित्याक म्हळ्यार भियेनाका, तुज्या सांगाता तुजो देव आसा. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तो न्हंयो तुका बुडोवचो नात. उदकाचें तूं चलशी जाल्यार तूं उज्यासर चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याचो जिबो तुजो भस्म करची नात. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता परत 43:5. तुजें सवें आसा, तुजी संतत हांव उदें तितून पाटी हाडटलो आनी अस्तमेंतून हांव तुमकां एकठांय करतलो. भियेनाकात, हांव आसा. ही हर एक उतरां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजू आमकां सांगता, भियेनाकात मोगाच्या भावनांनी भयणी. जेजू आसा, आमकां हर एकल्यांकी राखता, आमकां हर एकल्यांकी बरवशान भरता. देव आमकां राखता, हर एक दीस म्हणल्यार बरी तो राखता. इतलीं वर्सां आमकां राखलो देव आनी मुखारी आमकां राखता. भियेनाकात. आमी कितें करीचें? आमच्या मचीन आसलेलें टेन्शन आमचे भितर दवरल्यार आमचें बेंक इंग्लिशान फियर म्हणटात. फियर कितें करीचें म्हळ्यार फियर मस्ट बी ट्रान्सफॉर्मड इंटू फेथ. भावार्थ करून आमी परिवर्तन करीचें. बे आसलें भावार्थ करून परिवर्तन करीचें. ಭಯವನ್ನ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. खंयसर परिवर्तन करचें म्हळ्यार परिवर्तन करचो जागो हो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें हजारपण हर एक समस्येंत परिवर्तन हाडटा. हर एका उणेपणांत परिवर्तन जेजूचें हजारपण हाडटा. जकेच्या घरा गेल्ल्या वेळार पळया, थंयसर जेजू कितेंय उलोवना. नो वर्ड्स, ओन्ली प्रेझन्स. जेजूचें हजारपण जकेसच्या सगळे जिवितांत परिवर्तन हाडलें. सगळ्या मुखार उबे रावलो. बरें खुमसार ताणें केलें. खंयसर प्रेरण मेळ्ळें. जेजूची उतरां न्ही, बघा ताजें हजारपणी परिवर्तन हाडटा. ट्रान्सफॉर्मेशन. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मस्तुपेटी आमकां इगर्जेंत आयिल्ल्या वेळार घरा मागणें करता आसतना मागणें करूंक जायना म्हूण मस्तना आमकां मागणें करूंक जायना. मस्तू डिस्टर्ब जाता. इगर्जेक आयल्यार आमचें मोत खंय परा भोंवन आसता. मोगाचें एक उडास दवरा. मागणें करचें म्हूण सांगल्यार मोगाचें केवल उलोवचें मात्र न्ही, उतरां मात्र न्ही, ताज्या हजारपणांत बसचें मागणेंत. हजारपणांत बसचें मागणेंत. मस्तुपेटी आमकां उलोवंक जायनातल्या वेळार तो आमचे लागीं उलयता. ताणें उलयलें म्हणटा आसतना असर्यां अजापां घडटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी उलयल्ल्या वेळार मोगाचें मस्तू आमचीं उतरां जातात. खंय म्हणी जेजू आमचे लागीं उलयलो म्हणटा आसतना सुटका, समाधान आमकां मेळटा. तें आमी वाचता मार्काच्या सुवार्तेन 10व्या अध्यायान एकलो कुड्डो आसता, बार्तिमेयुस म्हणलो. ताका जेजू आपयल्ल्या वेळार ताजी सगळी जिणी परिवर्तन. कसली परिवर्तन ताका जाता मोगाचें दोळ्याक दिश्ट आसनातली. जेजू म्हणटा, म्हजेतून तुका कितें अपेक्षा आसा? कितें अपेक्षेन तूं आयलें? कितें मागणें करून आयलें? तुज्या काळजांत कितें आशा आसा? कित्याक म्हाका तो बाब मारताय? वॉट इज युअर इंटेन्शन म्हण विचारल्या वेळार तो डायरेक्टली सांगता, जेजू म्हाका दोळ्याक दिश्ट ना. आनी त्या वेळार ताका दोळ्याक दिश्ट मेळिल्ल्या वेळार ताजी जिणी परिवर्तन जाता. देवसार लागले एका व्यक्तीक सेमिस्टरीन आसलो. तो जेजू मुखार दिंबी अर्पण म्हणटा, जेजू म्हाका सुटका दी म्हूण सांगून ताणें मागणें केल्ल्या वेळार ताचे काळजाचे अत्रेक जेजू समजून घेता. कितल्या वर्सांतून ह्या बंदसपणाक तो वळख जाला. ताका सुटकेची गरज आसा म्हूण समजून घेवन ताका सुटका दिता. तो मनीस सादो व्यक्ती जाता. मागीर जेजू मुखार बरी मुस्तकी न्हेसून उबे रावल्ल्या वेळार तो जेजूक पळोवन म्हणटा, जेजू हांव हांगासर रावल्यार हांव आणखी अशेंत पातकान जियेता. हांव हांगासर जियेल्यार आनीक देवसार म्हज्या कुडींत येवंक पुरो पडना. त्या देखून जेजू हांव तुजो फाटलाव करता. हांव तुज्या फाटल्यान येता. हांव तुजो फाटलावदार जाता जेजू म्हूण सांगले वेळार जेजू म्हणटा, ना, तुवें कितें करीचें? तुज्या कुटुंबांक कुटुंबादारांक वचून मेळाजे, इश्टा मंत्रांक वचून मेळाजे आनी तुका देवान कितें केलां तें तुवें हर एकल्यांक सांगूंक जाय. तें कितें आसा? बरी खबर. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज जेजू तुमकां हर एकल्यांक हांगासर बसून सांगता, भियेनाका पुता, हांव आसा. भियेनाका तुवें, तूं भियेनाका, हांव आसा म्हूण सांगलेल्या वेळार तुमी घरा वचून कुटुंबादारांक, कुटुंबाच्या सांद्यांक, सैऱ्या धैर्यांक, इश्टा मंत्रांक सांगूंक जाय,
जेजू आसा भियेनाकात म्हण सांगिल्ल्या वेळार मगाच्या बाबांनी भयणी कितलेगी जाण जीवघात करून गेल्ले पाटी नव्या जिविताक आयिल्ले आसात. भियेनाका, हांव आसा. बुजावणीची उतरां थंयसर मेळटात. दुखेंत आसलेल्या व्यक्ती लागीं तूं कितले घंटे उलयतय, कितलो शर्माव, कितलो नियाळ, कितल्या रितीर खंयचें गरजेचें न्ही मगाचें न्हू. ताका एकच उतराची गरज आसा, हांव आसा भियेनाका म्हणलीं उतरां. हांव आसा भियेनाका म्हणलीं उतरां. तसलीं उतरां उलोवंक आज जेजू तुमकां एक तरबेती दिवन आसा जावंक पुरो. आनी आमी घरा गेल्ल्या वेळार, आमी आमच्या काम करच्या जाग्यार गेल्ल्या वेळार, आमच्या शेजार समोरा मदें वाड्यान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार भियेनाका, हांव आसा, भियेनाका, हांव आसा. देव आसा जाल्यार हांवूय तुका आसा, भियेनाका म्हूण सांगिल्ल्या वेळार कितलें धैर्य त्या व्यक्तीक भोगता, कितलें धैर्य भोगता. जेसेच्या भुरग्यां पैकी ल्हान भुरगो म्हळ्यार दावीद. ताका किन्नारी वाजोवची एक संवय, तो बरो म्युजिशियन, किन्नारी वाजोवची एक संवय. एक दीस कितें जालें गे म्हूण सांगल्यार देवान ताका विसोन काडटा आसतना वो त्या दिसा घरान आसतलो. तो शेळयांक बकऱ्यांक सोरोंक म्हूण गेल्लो. त्या वेळार सामुवेल तो येता म्हणसर राखून रावता, ताका मागता. आनी सौलाक कळटा देवान म्हजे जाग्यार आनी एका रायाक विसोन काडला, ऑल्टरनेटीव किंग विसोन काडला म्हूण सांगून तो हाजेर मोस्त्रान भरता. कशें म्हण नाका लगाड काडीच्या म्हूण तिनता आसतना आपले ते तलवार घेवन ताणें एक पडेशें केल्ल्या वेळार दाविदाक देव राखता. कित्याक म्हळ्यार तो केदाळे देवाचेर तो पातयेणी दवरून विधेयपणान जियोवचो व्यक्ती. आमी पळयता सामुवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत 14वी वड, तशेंच इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत 18वा अध्याय 6 आनी 13वी वडीन दाविदान हाती घेतलेल्या सर्व कामांनी सर्वेस्पर ताका जैत दिता. कित्याक सर्वेस्पर जैत दिता गे म्हण सांगल्यार, कित्याक म्हळ्यार तो देवाक विधेय जावची येता. मनीस कितें म्हणटा, मनीस कितें चिंता म्हूण तो जियेना, बगर देवाक विधेय जावची येता. देवान रचला, देवूत पोसता म्हणलो भावार्थ ताका आसता. आनी मी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती पुस्तकांत 39:3 थंयसर आमी जुजे विशयान आमी आयकता. पोरण्या सोल्ल्याच्या जुजा विशयान आमी आयकता. सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून ताणी हाती घेतले हर एक काम सुफळ जातालें म्हूण ताच्या धन्याक कळीत आसलें. ताचें हर एक काम सुफळ जावं कारण कितें? सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगाता आसतलो. देखून पळया आमी हर एक पटी मागणे आराम करता आसतना मिसाच्या बलिदाना वेळार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं न्ही गे. सर्वेस्पर कोणा सांगता आसा जे आमचे हर एकले सवे आसूं. आमी कितें म्हणटा इन रेस्पॉन्स? तुमचे सवे आसूं. दाविदा सांगता सर्वेस्पर देव आसलो, जुजे सांगता सर्वेस्पर देव आसलो. त्या देखून ताणी कितें पुरा कार्य योजना हाती घेतली, हर एक सुफळ जाली. ती भियोनांत, बंदेंत आसतना भियोनांत, झुजाक धाडले वेळार भियोनांत, दाविदाच्या मुखार गोलियत म्हणलो व्यक्ती मुखार रावल्ले वेळार भियोनांत. कित्याक म्हळ्यार सकत मनशाची न्हय बगार देवाची सकत व्हेरी पावरफुल सकत. मनशाची सकत मगाच्यान उणेपणान बरोवली सकत, उणेपणान बरोवली सकत जाल्यार देवाची सकत जावन आसा संपूर्ण सकत. आवर गॉड इज ऑल पावरफुल गॉड, पावरफुल गॉड. तातूंत मैजे म्हणटा भियेनाकात. कित्याक भियेनाजो आमी? कित्याक भियेनाजो? इतली असर्य कर देवान आमकां तांबड्या दर्या म्हणसर आपोवन हाडला तर, आनी मुखार आपोवन व्हरना गे देव आमकां, आपोवन व्हरता. आमी कितें करीचे? भियेनाजो. आमी कितें करीचे? तो कशें असर्यानी म्हणले बरी आमकां मुखार चलयता म्हणलें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात. निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 14:14 ऑनवर्ड्स कशें आमकां देव आमकां सुटका दिता म्हणलें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयताले. कन्नಡ ಬೈಬಲ್ ಕೂತಾರ ಆಸಾ ತೈ ಇಂದು ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರನ್ನ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. आज तुम्ही पळयतात त्या इजिप्तकारांक आनी मुखार केदींच तुमी देखची ना. एकलो मैजे म्हणलो व्यक्ती बोवाडतान बरयलो. तेदून पळय आमी वाचता थंयसर धर्मच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत वर्सेस 31 पेद्रो आनी सिलास त्या बंदेसालेच्या अधिकारी कितें म्हणटात?
हांवें बच्चावे जोडचें जाल्यार कितें करीचें म्हूण विचारले सवालाक जबाब दिवन तो कितें म्हणटा, तुवें सोम्या जेजूचेर बावट वा पत्त्यांनी दवरचें. तशें दवरल्यार कितें जाता, तुका बच्चावे मेळटली. तुवें बावट दवरल्यार तुका मात्र न्ही सगळ्या कुटुंबांकच बच्चावे मेळटली. मस्तपटी घरा ल्हान भुरगीं आसलेल्या वेळार आवयनी धाकटें भुरगें दोगांत आसा जाल्यार तक्षण तुमचें इन्वर्टरय ऑफ जालें, इलेक्ट्रिसिटी फेल जाली, भोंवतणी पुरो काळोख आसतना वात पेटोवंक म्हूण आल्तर लागीं वता वाट्यार आवयक मोतीन दिल्लेशें बे म्हणशें बगता, कोणें लायट कडलो काय कितें म्हूण बगता आसतना भुरगें धांवून घेवन कितें करता, आवयचो हात धरता. आतां सवाल इतलेंच, काळोखान चलता आसतना दोगांयनी धैर्यान मुखार वचून कारण कितें गे म्हळ्यार आवयक धैर्य म्हजें भुरगें आसा म्हूण, भुरग्याक धैर्य कितें म्हजी मम्मी आसा म्हूण. दोगांयकी बेन दिसता की ना, दिसता. त्या देखून मगाचें न्हू केदाळा सोमी आमचो हात धरता, केदाळा सोमी आमच्या सांगाता चलता, आमी बुडची ना, आमकां बुडोवंक ना देव, आमकां मुखार चलयता. तें जावन आसता आमचो बोवार्थ, तो जावन आसता आमचो बोवार्थ. त्या देखून सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत 21-22 आमी पळयता, व्यर्थ मुर्त्या पटलेणे वचून पयस तरनाकात, तो फायद्याक पडनात वा तारण दिनांत ते व्यर्थ. त्या देखून तुमी कितें करा, आपल्या व्हडा नांवा पासून सर्वेस्पर आपल्या परजेक सांडचो ना म्हणल्याचेर बरवसो पत्त्यांनी दवरा. तुमी कितें करा, व्यर्थ मूर्ती व्यक्तीच्या फाटल्यान वचें सोडा. ಕೊಡಲಾಗದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಬೇಡಿ, ಕೊಡುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. मनीस आमकां कितें दिवंक शकना हाज्या मुखार तुमी हात विस्तारून मागा नाकात, दिवच्या देवा लागीं मागोंक आराम करा. तो जावन आसा बावर्थ आमचो हर एकलेचो. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी वाचता जेरमायाच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 19वी ओळ, ती सगळी तुजी विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात. जेरमायाक आपण दिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देवान सांगिल्लें उतार, ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा, उलयता तो सर्वेस्पर, उलयता तो सर्वेस्पर. सोमी आमच्या सांगात आसा, भियेनाकात, धैर्य घेया. जेजू आमकां हर एकलें की मुखार वचूंक प्रेरण दिता. मस्तपटी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ल्हानची समस्या आयिल्ल्या वेळार, आमच्या मोगाचें आमकां सोडून गेल्ल्या वेळार निराश भोगता, बेजार जाता. अवचित्त आमकां मरण कुटुंबान घडिल्ल्या वेळार आमी मस्तपटी तरतरता, मुखार कितें करचें म्हूण आमकां कळना, निराश जाता आमी. त्या वेळार आमकां बरवसो असरो केवल जेजू मात्र आमकां हर एकलें की बरवसो दिता. हांवें सांगिल्लें तें एक ल्हानशें उतर, इतल्या तरणाट्यांक बरवसो मेळ्ळें म्हळ्यार तर जेजून उलोवची तीं उतरां कितल्या लोकांक आमचे मदें बरवसो मेळची ना. मोगाचें न्हू, जेजू म्हणटा भियेनाकात, धैर्य घेया, हांव आसा. हो वेळ जावन आसा, आमची हर एक उणेंपण, आमची अस्कतकायी, आमची खंत बेजाराई, आमचे उणेंपणाचें जिवीत आमी तरतरले घडयो जेजूक समर्पण दिवचें आनी सांगचें, जेजू हांव तुजेर सपात येता, बरवसो दवरता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हो वेळ जावन आसा आमचें बरवसो जावन परिवर्तन करचें, फियर टू फेथ बोवार्थ जावन परिवर्तन करचें. ಭಯವನ್ನ ಭರವಸೆಯಾಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ತರಿಯ ಸಂಗತ ಮೇಳ मी मागया. तुमच्या मध्ये कोणाक तरी ह्या आराधना वेळार दिंबीगाल मागणें करी जे मनशां बगल्यार दिंबीगाला, उबे रावा जे मनशां बगल्यार उबे रावा, हात उबार जेजू लागीं उलय जे मनशां बगल्यार हात उबार मागणें करा. मुखार येवन मागणें करी जे मनशां बगल्यार मागा. तुमी कशें मागणें करी जे म्हूण पवित्र आत्मा प्रेरण दिता तशें मागणें करा. जाल्यार एक उडास दवरा, जेजूच्या हजरपणांत परिवर्तन आसा, जेजूच्या हजरपणांत समाधान आसा, जेजूच्या हजरपणांत सुटका सरवण आसा. तस्सो जेजू
आमकां हर एकल्यांकी बरोबरसो आशिर्वाद दिवन दी. 1 मिनीट आमच्या दोळ्या आमी दांकया. आमी आयकल्लीं नियाळ्ळीं उतरां आमकां हर एकल्यांकी बरोवशान बरोवन दी. आमकां हर एकल्यांकी धैर्यान बरोवन दी. आमकां हर एकल्यांकी समाधानान बरोवन दी. जेजू आज आमचे लागीं उलयल्लो भियेनाका म्हूण सांगलें संदेश दिलो. जेजू आमच्या काळजान तीं उतरां उलोवन दी. उलय सोम्या उलय, तुज्यो साकर आयकून आसा. उलय सोम्या उलय, तुजी साकर आयकून आसा. तुजें भुरगीं आमी आयकून आसा. आमच्या काळजांत मोतींत उलय. जेजू आमकां सांडचो ना. भियेनाका, धैर्य घेया म्हणटा सोमी. तुमकां कशें मागणें करीचें म्हणशें बगता ह्या वेळार 20 मिनिटाचें आराधन कशें मागणें करीचें म्हणशें बगता तशें मागा. दिंबी घालीचें म्हणशें बगल्यार दिंबी घाला. बसून तो मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार बसून मागा. हातोबार मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार हातोबार मागा. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯು ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಭಯಪಡಲಾರೆ. ह्या गिता मरिफात जेजूक आमचें हर एक भें, आमचें टेन्शनां, खंत बेजाराय समर्पण दिवन ताजे हजारपणान मागूंक एक प्रयत्न करया. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ, ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು, ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು.
ಕತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಳುಗಿದರು. ಕತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಳುಗಿದರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೋರುಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ बिडलारे. मग अचानक तुमच्या कुटुंबांत तुमकां असा 12 जाणांनी हात सोडलागी. तूं म्हाका नाका म्हण तुका सांगिल्ले व्यक्ती आसात गी, तुका तिरस्कार केल्ली आसात गी. तुज्या उतार प्रायर भलायकी बिगडल्या वेळार, तुजे तें पयशे नासल्या वेळार, अधिकार सांडून गेल्ल्या वेळार, मोग उणें जाल्ल्या वेळार, तूं तांच्या कामाक पडलें म्हण कळिल्ल्या वेळार तुका तिरस्कार केला गी. मोगाच्या बाबांनी भयणी दोनी हात आमच्या वयर उबारया. जेजू आमकां सांगता भिये नाका, हांव आसां. जेजू कडेन आमी हें उतरां सांगया. येसुवे नी ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ येसुवे. हे गीता मरिफात आमकां कोणें परत तिरस्कार केला, हर एका व्यक्तीक आमी समर्पण दिवया. कोर्टाक गेल्ल्या वेळार आमच्या केजींत आमकां जैत मेळूना, आमच्या जाग्याचे कितें समस्या आसले, आमकां रेकॉर्ड सारकी जावनात, आमच्या भुरग्यांक आमकां तुमकां बरी सरीक तुमी सोदून आसात, आणकी मेळूना. नवें घराचें कामार आम केलें पंताक पावोवंक जावना. रिणा वयर रीण चडला, अस्कतकाय चडला, टेन्शन चडला मोतींत. हर एकलेने म्हाका सांडून गेला म्हणशे बरें भोगता जेजू. जेजू कुत्त पळोवन दोळे उक्ते करया. जेजू कुत्त पळोवन दोनी हात उबारन हाजे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न करया. नी ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಕೊರಗಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯು ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ಮಾಡಿದರು, ನೀನನ್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಮಗ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯು ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯು ಮರೆತರು,
ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು, ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ, ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು, ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಕತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಳುಗಿದರು. ಕತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಳುಗಿದರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಾರದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಾರದು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು, ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. ಹೆದರಲಾರೆ, ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು, ಎಂದು कोरगलारे नानो. आमच्यामध्ये मगाच्या भावनाने बिणे तुम्ही मस्त ऋण केला की समस्येक तुम्ही ओळख जालात की पिडेक तुम्ही ओळख जालात की मारेकार पिडेक तुम्ही ओळख जाली हांगासर आसात की पिडेस्तां बसून मागणी करूंक आयली हांगासर आसात की तर या दिंबी घालून आमी एकामेका बसून मागया. आमचे हर एक गरजा समस्ये उणेपण दुख बेजाराय हर एक आमी समर्पण दिवया. जेजू आमची मागणी आयकूनचो वेळ आमकां भलायकी मेळचे वेळ ಸಾಲದ ಹೊರಗಿನ ಸಿಲುಕಿದರು ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ರೋದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೂ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. आशीर्वाद दिवन सो मोग द्यावा सो मोग त्या देखून जेजूक तू पळया दोन्ही हात आमचे विस्तारून धरया जेजूक पळून आमी गावया. जेजू ಸಾಲದ ಹೊರಗೆ ನಾ ಸಿಲುಕಿದರು ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೂ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ सौख्यವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. भलायकी आमकां दी जेजू आमकां सुटका दी. आमी मस्त रितीचे कश्टाक आमी वळख जाल्या आमचे हर एक खंत बेजारी उणेपणांतय आमची पिडा गुण कच्चे बरी मागणे करूंक आमी सरया. जेजूची कुमक आमी मागया. मोगाच्या भावनांनी बेडिनो कंप्लीट आमचे भावार्थ बे आसले भावार्थ जावन परिवर्तन जायचे जाल्यार ते केवळ जेजूच्या हजरपणांत मात्र जावंक शकता. मोगाच्या न्हू मात्र जावंक शकता. देखून जेजूचे रत्न दर दवरया. जेजूचे रत्न आमी घालया ताका पळोवन सांगात आमी मागया. ಸಾಲದ ಹೊರಗೆನ ಸಿಲುಕಿದರು ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಸಾಲದ ಹೊರಗೆನ ಸಿಲುಕಿದರು ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಾರದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಾರದು. ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ
ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು ಹೆದರಲಾರೆ ಹೆದರಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೊರಗಲಾರೆ ನಾನು. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. आमचे मदें पिडेस जावन तुमी हांगासर आयल्यात की सबार ते सवांक घेवन हांगासर आयल्यात की आज सांत फ्लोरेन्साच्या मजतेन विशेष ते सवां दवर मागणें करूंक आयल्यात की मोगाच्या बाबांनी भयणी निराश जाल्ली व्यक्ती तुमी हांगासर आयल्यात की जेजू कडेन उलया. आतां स्तुती करता आसतना तुमच्या हर एकल्याचें ते सवां पासून हांव विशेष मागणें करता. तुमकां सुटका मेळून दी, भलायकी मेळून दी, हर एकल्यांक आयिल्ल्यांक समाधान मेळून दी, आशिर्वाद मेळून दी. तुमी आज हांगासर खर्चिल्लो वेळ एक आशिर्वादाचो वेळ जावन दी. तुमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर बेसावांचें शिवर जेजू वतून दी म्हणून हांव मागणें करता. हे सांगता मेळ्ळें आमी व्हडा तड्यान सोमेक आमी स्तुती करया. ताजे रस बोवार्थ आमी दवरया. वैजाचेर न्हय, सामासाचेर न्हय, व्यक्तींचेर न्हय, बगार देवाचेर आमच्या जेजूचेर बोवार्थ आमी दवर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू हांगासर तुजी भुरगीं तूं तांकां हर एकल्यांक विसरूंचो नाय, तांचो उडास दवरलाय, तांकां हर एकल्यांक आशिर्वाद दिताय म्हूण बोवार्थान म्हणले बरी मागणें करूंक आयल्या. सर तुज्या भुरग्यांची मागणें तूं आयक जेजू. तुजे कृपेचें शिवर तांचेर तूं वत म्हणून मागता. तुका कृपा लाभय जेजू. तांकां आशिर्वाद दी. वत तुजें बेसांव तांच्या हर एकल्यांचेर. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे हर एक उणेपण तुका समर्पण दिता. हर एक तांची मागणी तुका समर्पण दिता. हर एक तांचे अस्कात काय तुका समर्पण दिता. हर एक तांची पिडा समर्पण दिता. हर एक तांचे उणेपणाचें जिवीत, हर एक तांचे काळजांत मोतीन आसलेले हर एक मागणे ह्या वेळार तुका समर्पण दिता. जेजू तुजे आशिर्वाद वत म्हणून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका जेजू ऐसा म्हणजे तो घाल म्हणून मागता जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. तशेंच मौनपणी थोडोसो वेळ आमी आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू आमच्या जणकले लागीं ह्या वेळार उलोवंक आशेता. तो आमच्या काळजांत मोतींत उलोवंक आशेता. ही कानाक आयकुनची उतरां न्ही मोगाचें न्हू, आमच्या काळजांत बगचीं उतरां. ते जेजू कडेन तुमी ह्या वेळार कितें मागणें करूंक आशेतात, कितें ताज्या मुखार दवरून तुमी मागोवंक आशेतात, हर एक समर्पण दिया. ताचे लागीं इल्लोसो वेळ उलया. तुमचें काळीज उगान उलया. इतले दीस आमी आमचें तोंड उगान उलयलें जाल्यार आज आमचें काळीज उगडया आमच्या देवा मुखार. तुमकां दुखयले व्यक्तींक बक्षिया. कोणाचे राग आसा, द्वेश, हागे, मोसोर तुमी दवरला. कोणाक म्हणे तुमी अन्याय केला, हर एकलें की मागणें करचे पयलें बक्षिया. काळजांतोन बक्षिया. जिवीत नवें करूंक निचेव करा आनी सांगा जेजू हें सर जाल्लें मागीर हर एकल्यांक बक्षिल्लें मागीर ही जावन आसात म्हजी मागणी, तेसावां, उणेपणाचें जिवीत, अस्कतकायेचें जिवीत, खंती बेजारायंत बुडलें जिवीत. ह्या वेळार तुमचे तेसावां कितें म्हणे आसात जाल्यार, विशेष गरजा आसात जाल्यार मागया. जेजू आमकां हर एकलें की ती बरवसाचीं उतरां उलयता. आमचें बें आसलें बोवार्थ जावन परिवर्तन जायचें जाल्यार ताज्या हजरपणान मात्र तें परिवर्तन आमकां मेळटा. जेजू तुजें हजरपण म्हाका धैर्यान भरून दी. जेजू तुजें हजरपण म्हाका समाधानान भरून दी. जेजू तुजें हजरपण आयचे दिसा हांवें मागणें करचें, हर एक मागणें तुज्या म्हणसर पावचे बरी जावं दी. आमकां आशिर्वाद जावन फाटीं मेळूं दी.
तशेंच आमच्या दोळ्यां दांकून रावया. जेजू तुमचे लागीं उलोवंक कशें येता ती उतरां आयका. आमी जेजू सांगलें, नी नन्ना मरेयलारे, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, भियेना हांव खंत करचो ना. आवय म्हाका सांडल्या री, बापायन म्हाका पयस केल्या री, तूं आसय जेजू म्हण आमी जेजू सांगलें. आतां जेजू आमचे लागीं कितें गे उलोवंक कशें येता ताजें उतर आमी आयकूंक प्रयत्न करया. ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಮಗನೇ, ಕೊರಗಬೇಡ ಮಗಳೇ, ಹೆದರಬೇಡ ಮಗನೇ, ಕೊರಗಬೇಡ ಮಗಳೇ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ದೂರ ತೊರೆದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಮರೆತರು, ತಂದೆ ದೂರ सरिदरू. तशेंच दोनी हात काळजाचेर दवरून सांगे जेजू हांव तुजेर पातयेणें दवरतां. म्हजो बरवसो तुजेर मात्र जेजू. तुवें उलयलीं उतरां म्हाका आज बुजवण मेळ्ळी. जेजू तुवें म्हाका सांगलें हांव तुका विसरोंचो ना, साडून घालचो ना तुका. भियेनाका, खंत करनाका, कळवळचें न्हय तुमी म्हूण तुवें सांगलीं उतरां आज म्हाका बरवशान भरलात, धैर्यान भरल्यात जेजू. आनी मुखार हांव भियोंचो ना, आनी मुखार हांव खंत करचो ना, खंत करची ना. तुजेरच हांव बरवसो दवरतां. कश्टां म्हणलीं लारां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, उणेंपण म्हणलीं लारां म्हजेर आयिल्ल्या वेळारी हांव तुजेरच बरवसो दवरतां जेजू. आमेन. हेद्या वडा सक्रामेंता तुज्या हजारपणान बदलावण परिवर्तन आशेवन हांव दिंबेर पडलां. हांव मागणें करनासा तुजें आशिर्वाद म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर देवून येवं दी. सांगाता गावया हेद्या वडा सक्रामेंता. Idea ora sakramenta sustang naman kuruya purbila tiarupa botla novio riti adaya
Salvon vecha uscutvisam Bavartaci Voltipia Sase Bapa Tase Puta Ullasani Stutisa Potvi Mahima Sasna Sasna Eka Stalya Hersita Tukado Galcha Spirita Sama Sami Navarta Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सगळास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगेसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. Amen. तुझ्या विधी बोंती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्पेन काढत्या खालसा मोना भेटो करगा बलिदान. दिसो आयसो तुवें आमकां दिलो हसून तुझी महत् कार्या निकाल सर्गादीन सोडवणे तुझ्या मितमेन नसलेल्या मोगा. तुझ्या विधी पोंती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कालत्या काळसान मोनान भेटो अर्गा बलिदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज आमी नियाळ्ळा मोगाचें भियोवचें न्हय दैरान आमी हर एकलीन रावचें. त्या देखून मिसाच्या बलिदानाच्या आरंभा वेळार आमी आरंभ केल्लीं उतरां जावन आसात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमी कितें म्हळें तुमचेय सवे आसूं. सर्वेस्पर मैजे सांगाता आसलो. सर्वेस्पर दाविदा सांगाता आसलो. सर्वेस्पर जुजे सांगाता आसलो. त्या देखून तांणी हाती घेवची हर एका खामांत जैत तांकां मेळटलें. आज कोलकाताची भगवंत तेरेजा आमी मदर तेरेजा म्हण आपयता. तिजें फेस्त आमी हांगासर आचरण करनासतना तिचे सांगाताय जेजू आसलो. त्या देखून तिणें पिडेस्तांक आपडल्या वेळार समाधानाची उतरां उलयल्ल्या वेळार तांकां बुजवण मेळटलीं. जेजू तिजे सांगाता रावून हर एक कार्य चलयतलो. तर आमकां आज एक आपोवणें आसा. सर्वेस्पर तांच्या सांगाता आसलो. जेजू मदर तेरेजा सांगाता आसलो. आनी तोच आज आमच्या सांगाता आमच्या घरा आमच्या गांवांत येवंक आशेता. स्वागत करूंक आमी तयार आसा जाल्यार जक्केयुसान आपल्या घरा जेजूक स्वागत केलें तशेंच आमी स्वागत केल्यार आमची कुटुंबां आमचें घर
आमचे शेजारामध्ये ताजें हजारपण परिवर्तन हाडटा. मस्तपटी आमी एकामेकांतय जेजूक आसा म्हणलें वळखून घेवंक आमी विसरले जाल्यार देवातून आमच्या भाव भयणीतून आतां आमी भोगसणे मागया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट उलोवन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. Mahima Deva unsegi ani shanti tachai sansari सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका Sumia Jesus Christa Bapaच्या एकल्यास पुता Sumia देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उच्चात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा खुर्सार तानेल्या तुझ्या पुताच्या मोगाक जाप दिवन तुवें अंकारी भगवंत तेरेजाक दुबल्यांतल्या दुबल्यांची विशेष सेवेक आपयलाय. तिचे विनवण्यान कश्टांच्या भावा भयणींतय क्रिस्ताची सेवा करूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप सरस्पोर असे म्हणटा ना हांव पसंत करता तो उपास हो आनी तिचो सांकली मोडा जूनचे बांद सोडया दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया
भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातल्यांक बिडार दिया, विंकण्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीन बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सरस्वराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरस्वर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतलात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयसात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावसात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिसात आनी दुखेस्तांक बुजेसात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सरस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करंडे भुंयत तुमकां दोदोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेल्या बागे सारकी जातल्यात, केदीन सुकोवन वचनात आसले झरी सारकी. देवाचे उतर हे. देवाची उडुकान. सकाळी पळया सुमी कितलो स्वादी. सका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वोडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष. सका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गासया. एका ताळ्यान आमी सकळ तावची नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, ताणे म्हजी आयकले आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले म्हाका ताणे निवारले. सका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरीत जातात. तांची मुखामळां लजीन केदींच बावनात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वराकतांतलो ताका निवारलो. सका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. सका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी. Ubi raviam.
Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळी म्हूण सणासात ती भागी कित्याक सर्गींची रास करेन स्थानची. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणा लागलो, मनशापूस सगळ्या देवदूत सांगता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्पोर ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक बोकऱ्यांतावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशाक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आशिल्ल्यांक राय म्हणटलो, येयात तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव पोरको आशिल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आशिल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव पिडेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भगेवून ताका जाप दिवन म्हणटले, केदळा सोमिया आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिलें, केदळा तुका तानेलो पळयलो आनी आमी तुका पिवंक दिलें, केदळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आशिल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिलें, केदळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आशिल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देवाचें उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता. साका आनी पळया मुखार. सोमी कितलो सोमी कितलो स्वादीक. एक दीस अशें घडलें खंय, एक मेथडिस्टांचें व्हडलें बायबल संमेलन जावन आसलें. हजारने लाखांनी लोक सांगाता मेळिल्लो जमिल्लो. नाबार्दीक पास्टर थंय रावून बायबल हातीन घेवन कन्नडा भाशेंत भोव अपुर्बायेन देवाचीं उतरां हर एकलें की समजूनचे बरी प्रसंग दिवन आसलो. आनी तो मदें मदें बायबलांतलीं उतरां नव्या सोल्यांत बरयलीं पत्रां काडून उलयत आसतना तो अशें म्हणटालो, रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतून पेद्रोचें पयलें पत्र, जुवांचें पयलें पत्र, अशें हर एक पत्रांतून ताणें उल्लेख करता आसतना थंयसर एक व्यक्ती मुखार फाटीं बसुल्लो मदें 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 म्हण मुखार येवन बसलो. मुखार येवन बसलो. ताणें ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ म्हण सांगलें तूं उबे रावलो. आनी उबे रावन म्हणलो, ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ನಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಓದಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಓದಿ ಹೇಳಿ म्हणलं. बायबल ಅಂತ ಕೈಮಣಿ ಹತ್ತೂರ್ಗರಂಗ್ ಬರೆಯಲೇं पत्र म्हणून बरेलागी कोडयाळगरांक बरयलें पत्र म्हण बरयलागी, उडपीकारांक बरयलें पत्र म्हण आसागी,
ना तें आयकल्ले उपरांत हांवें चिंतलें सगळें ताका पळोवन आसलीं त्या प्रसंगदाराक मुखार कशें व्हरचें म्हणून कळुना एक सत कितें गे म्हळ्यार तो व्यक्ती दनपारांत इल्लें टायट जावन आयिल्लो तो व्यक्ती येता आसतना दनपार इल्लें टायट जाल्लो तो टायट जाल्लो जावंक पुरो जाल्यार हांवें इल्लें नियाळ केलें ताणें विचारलें उतरांचेर नियाळ केलें ताणें विचारलें हरयेकलें की एक हांसो आयलो आनी हांगासर प्रसंगदाराक इल्लेशें यो कितें काय हांगा ऑर्गनायज केल्लें सामान ना म्हणशें भोगलें जावंक पुरो कोणना जाल्यार हांवें इल्लेशे वेळ ताच्या उतरांचेर नियाळ केलो कित्याक ताणें तशें विचारलो जावंक पुरो ताणें विचारलें कितें गे म्हळ्यार हांवें समजून घेतलें बरी ताणें विचारलें कितें गे म्हळ्यार वय रोमांगारांक तशें बरयलां वय पेद्रोक तशें बरयलां वय आनी कोणाक तशें बरयलां वय जाल्यार तुवें तीं उतरां तुज्या जिवितांत कशें पडलें म्हण ताणें विचारलें ताणें कितें विचारलें तुका तीं उतरां कितें जावन आसा साकून पळयलें गी तुवें म्हण ताणें विचारलीं उतरां मगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी कितले रितीरे केलात म्हणलें गरजेचें न्हय आमी कितलीं मिसां भेटयलात कितलें बरें करून दोळे दामकून आमी मागणें केलां हात उबारून दिंबी घालून आमी मागणें केलां म्हणलें गरजेचें न्हय बगार तुजें मागणें तुवें साकून पळयलें गी म्हणलें गरजेचें साकून पळयलें गी साकून पळया आमचो देव कितलो स्वादीक ओ टेस्ट एंड सी हाव स्वीट इज अ गॉड ಸವಿದು ನೋಡು ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನು मगाच्या भावनांनी बिणीनो आमी एक ब्रेस्तारागी हांगा वा दुसऱ्या कडेन रितीरे गेल्ल्या वेळार कितले रितीरे केले म्हूण जेजू आमकां खंडीत विचारचो ना कोणना तो आमकां विचारता तुवें आयकल्लें कितलें तूं पाळोवंक प्रयत्न केलें गे म्हूण विचारता तुवें आयकल्लें नियाळ्ळें कितलें तुवें जिवितांत कार्या रुपाक देवोंक प्रयत्न केले आनी हेच्या वांजेलांत तें आमी आयकूनचें उतरां दितलेंच तुवें तुजे कडेन कितलें आसा म्हण जेजू कोणायकी विचारचो ना तो कितें विचारता गे म्हळ्यार तुजे कडेन आसलें कितें केलें गे म्हूण विचारता साकून पळयलें गी देवाचीं उतरां तुवें साकून पळयलें गी म्हूण विचारता आनी साकून पळयल्ली आमचे मदें जियेल्ली आमच्या काळार जियेल्ली एकली आसा म्हळ्यार ती आमकां हर एकलें की मोगाची मदर तेरेजा तिका आयकल्लो ताळो हांव थानेलां आमकां हे मस्तू ताळो आयकला तिका आयकल्लो एक ताळो हांव थानेलां तिजे कंप्लीट जिणी बदल्ली ती आपलें पैण मुंदरसूंक आसली थंय मुटवें करता आनी पाटी येता आनी सोदून वेता कोणाक थानेल्लीं खंय आसात जेजू खंय आसा म्हूण सोदता हर एकलें थंय आनी ती म्हणटा थानेल्लीं हांगासर आसात कोलकत्तांत हर एका जाग्यार सोदना करता आनी थंयसर तिका मस्त जण मेळटात मगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत थानेल्लीं मस्त जाणां आसात भुकेल्लीं मस्त जाणां आसात गरजेवंत मस्त जाणां आसात ह्या देखून समाज सेवा सोशल वर्क खंयतोन आराम जायजे गी म्हूण सांगल्यार पयलीं आमच्या कुटुंबांतोन आराम जायजे गे मागीर भायर कुटुंबांत आमी कित्याक आराम करीजे गे म्हळ्यार कुटुंबांत सोशल वर्क केल्ल्या वेळार कुमोक केल्ल्या वेळार कोणी फोटो काडून दवरनात भायर कोडल्या मट्टार केल्ल्या वेळार फोटो काडून इल्ले पेपरार थंय हांगा पुराय येता जाल्यार खंयतोन आमचे समाज सेवा आराम जायचे गे म्हळ्यार आमचे सेवा कार्य खंयतोन आराम जायचे गे म्हळ्यार पयले म्हज्या कुटुंबांतोन आराम जायचे खंय आराम जायचे आनी ती आराम जायची जाल्यार आमी साकून पळयचे कितलो स्वादीक आमचो देव गे म्हूण तातूंत जेजू म्हणटा पळय वांजेलांत ल्हानांतल्या ल्हाना व्यक्तीक रिजेक्टेड पर्सनाक वचून खंय म्हणी तूं हांव आसा म्हूण सांगशी जाल्यार त्या दीस रोमांगरांक बरयलें पत्र तुवें तुवें जिवितांत जारी केल्लें बरें जाता थेसलोनिकांक बरयलें पत्र तुवें जिवितांत तुवें जारी केल्लें बरी जाता हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो म्हाका तुमी पियोंक दिलें हांव बंदींत आसलो म्हाका तुमी पळोवंक आयल्यात आज आमच्या घरांनी मोगाचे न्हू
मस्त जण डिप्रेशन म्हणल्यार बंदेंत आसात. मस्त जाण आज टेन्शन म्हणल्यार बंदेंत आसात. मस्त जाण आज आमचे भाव भयणी आमकां कोणूच ना म्हणल्यार बंदेंत आसात. सुटका दिवंक देवान मस्त जाणांक रचला. तांचे मदें आमी सगळें एकले जावन आसा. सुटकेचे हातेर बरवसेचे हातेर आमी जावन आसा. ते हर एक पत्र बरयल्लें बायबलान, हर एक पुस्तक मोगाचें न्हू. आमी जायजे केवल बायबल हांगासर आसल्यार पावना. हांव आनी तुमी बायबल घेवन चलचे व्यक्ती जायना जखी. आमी कितें जायजे गे म्हळ्यार हांव आनी तुमी चलची सुवार्ता जायजे. हर एकल्यानी म्हजी आनी तुमची जिणी पळोवन बायबलान कितें बरयलां म्हूण समजून घेवचें. कितें सांगलें साकून पळया, साका आनी पळया. ओ टेस्ट एंड सी, सविद नोडू. ಏನು ಸವಿದು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು? पवित्र पुस्तकांत बरयलें जिवितांत इल्लेशें म्हणी आमी पाळोवंक प्रयत्न करीचे. मदर तेरेजान ती उतरां आयकलीं, ती पाटी आयली आनी सेवेद्वारी हर एकलें की मोगाची जाली. खंय म्हणी ते इस्कालांत व्हडल्या इस्कालांत टिचर जावन काम केलें जाल्यार तिका आज हॅपी टिचर्स डे म्हूण विश करता आसली. तितलेंच जाल्यार आज ती सगळ्यांकी टिचर जावना एक आवय जाली. एक आवय जाली. मदर आवय. हर एकल्यांकी एक आवय जायचे म्हणली आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एका नांवांक एक वर्थे नांव म्हूण सांगल्यार माय म्हणलें नांव. मम्मी म्हळ्यार तितलें हें जायना. माय म्हळ्यार तें नांव कितें गी आमकां बुजावण समाधान दिता. तशेंच ती एक मदर जाली. कोणाक मदर जाली? कोणाक मदर ना तांकां मदर जाली. कोणाक परत रिजेक्ट जावन भायर आसलीं तांकां हर एकलें की आवय जाली ती. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमकां एक तसलें आपणें जेजू दिवन आसा. बरवसो सांडल्या व्यक्ती मदें आमी एक बरवसेचें हातेर जायचें. परने सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक देवान मिसोवन काडिल्ल्या वेळार ती एक प्योर ट्रायब म्हूण देवान मिसोवन काडलें. तांकां हर एका रितीच्या वायट विघ्नांतून पयस दवरलें. हर एक रिती सांबाळलें. 10 उपादेश दिले. आळे तुमी अशें जियेजे. कित्याक म्हळ्यार तुमी असर्यानी म्हणले बरें राखणदार कोण म्हूण समजून घेतले. देव आमकां राखता, देवूच आमचो राई म्हूण तुमी समजून घेतली. आनी हांव तुमकां राखता. तुमी म्हजी प्रजा आनी हांव तुमचो देव जातालो. भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता चलता म्हूण सांगून आयकल्लीं उतरां. आनी देवूच तांकां हर एकी बुकेल्ल्या वेळार जेवण खाण वारें उदक हर एकी देवूच फावो करतलो. गॉड वॉज देर प्रोवायडर. तशेंच नवे सोल्ल्यांत आमी आयल्यार आमी हर एकलीं क्रिस्तांवां मोगाच्या भाव भयणीनो विंचून काडिल्ली परजा. कित्याक आमकां विंचून काडल्या गे म्हळ्यार आमकां हर एकलेंची आमची जिणी तुमची कुटुंबां जिणी देखून पळोवन हेरां कुटुंबांक एक बरवसो मेळाचे. हेरां कुटुंबांतय एक नवो बरवसो मेळाचे मात्र न्ही. तांकां हर एकलें की आमचें जीवन हांगा साकेर जायना बगर आमकां बरवसो म्हणलो आसा. हांगा कुटुंबांत आयिल्ले समस्या केवळ थंयच आमकां सकला घालूंक आयिल्ले मात्र न्ही. आमकां बरवसो आसा म्हणलो. बरवसो कोणें दिवचे? आमी क्रिस्तांवांनी दिवचे. पयलें बरें आमकां दोतोरनीक इस्काला वचून जाल्यार आवय बापाय कितें करतालीं? दोतोरनीक वचून जाल्यार घरा येयल्यार मार पडताले. खंय म्हणी तेर्स म्हणटा आसतना खंय म्हणी एक पटी जेम आयली म्हळ्यार ती खाणींत दुसरी आसली. आतां जेम न्ही भुरग्यांक वचून न्हीद आपुता. पळोवंक जायना भुरग्यांनी मागणें करचें. तितलें बरें वचून न्हीद आपुता म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार जायना. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी खंय कडेन सुकून पडला. आज आमची भुरगीं मालगडे लागीं उलयता आसतना माई म्हाका काणी सांग, आबा म्हाका काणी सांग म्हण विचारनात. तांणी विचारचें तुवें जेजूक पळयलें गी? तूं जेजूक मेळ्ळें गी म्हण तांणी विचारची. नो स्टोरीज, डोंट टेल मी द स्टोरीज. तूं जेजूक मेळ्ळें गी? तूं खंय म्हणे जेजूचे अनुभव तुवें जोडले गी म्हण विचारचें जावन आसा. अनुभव जोडला जाल्यार मोगाचें न्हू. आमी हर एकलीं त्या अनुभवांत जियोवंक जेजू आमकां आपण दिता. हाचे तरणाट्यांनी विचारचें कितलो लांब शर्मा पदऱ्याक दिता म्हण विचारना. कितलें लांब बुजावणाचीं उतरां घरा आमकां उलयतात म्हणलें विचारना. कशें जियेतात म्हण दाखया म्हण विचारतात. ती सुवार्ता हांवें
एक एजाक जावन कुटुंबांचे संदेश जावन तुमी आमी सगळ्यांनी सांगता मेळना आमी प्रगट करूंक जाय त्या देखून साका आनी पळया कित्याक आमी साकोन पळयचे गे म्हळ्यार साकोन पळोवंकूच आमकां देवान आपणे दिल्लें आमी आयकुनचे क्रिस्तांव जायना जकाय आमी जियोवचे क्रिस्तांव जायचे तशें जियेचें जाल्यार आमकां मागणें म्हणलें हातेर जाय देवाचे उतराचे नियाळ जाय कितलो वेळ नियाळचे आमी कितली तांक आसा तितलें नियाळोवंक प्रयत्न करीचे की केवल वाचल्यार पावना हांव कंप्लीट 150 किर्तन्स वाचतां म्हाका 100 आनी वयर कोटेशन बायट आसात युजलेस तुवें ते कोटेशन्स जियेना जाल्यार दॅट इज युजलेस त्या देखून म्हाका कितलें म्हाका कळीत आसा म्हणलें गरजेचें न्ही कशें हांव जियेता म्हणलें भोव गरजेचें तर आज मदर तेरेजा कोलकत्ताची सान तेरेज आमकां आपण दिता भुरग्यानो तुमी म्हाका मदर तेरेजा म्हण आपयतात हांव तुमकां आवय जावन सांगूंक आशेतां देवाचें उतर केवल आयकनाकात बगर जियोवंक प्रयत्न करा दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करा आनी थंयसर जेजू तुमकां मेळटा ही गरजेन मेळनातलो जेजू तुमकां खंय मेळटा गे म्हळ्यार थंयसर तो बिजी आसा ल्हाना मदें काम करूंक ल्हानांतल्या ल्हाना मदें तो वावर करनासा तांचे मदें तुमी वसा थंयसर साका आनी पळया आनी तुमची नदर केदाळे कोणाचेर आसा जे किर्तनाचें उतरां मनशाचेर नदर घालनाकात मनीस फाटीं एक उलयता मुखार एक उलयता देव तसो न्हय एकच उतर त्या देखून तुमची नदर देवाचेर आसूं दी ताचेर नदर घाला आनी तुमची मुखामळां परजळटलीं तुमी खंयच्याय कारणाक लजेन तकली सकल घालची नात मनशा कडेन उलयले वेळार लजेन तकली सकल घालूंक पडटलें आमकां त्याला कोण देवाचेर नदर घालता तो तकली सकला घालचो ना लजेन कित्याक म्हणा देव ताका वयर उबारता तर आज ही उतरां आयकल्लीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मोगाच्या भावनांनी म्हणिनो बुंडो आनी वायन आमी अर्पीत आसतना आज आमकांत समर्पण दिवया जिवोवचें मसणांक कश्ट म्हणशें भोगता जाल्यार एक उडास दवरा मनशाक हें कश्ट मनशाक हें असाध्य जाल्यार देवाक न्हय देवाक हर एक साद आसा एवरीथींग इज पॉसिबल टू अ गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल त्या देखून त्या देवाचेर आमी भरवसो पातयणी दवरून आज उंडो आनी वायन आमी अर्पीत आसतना जेजू आमी अर्पिल्लो उंडो आनी वायन कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जावन आमकां वाडटा आसतना मोगाचें न्हू आमचे कश्ट दूख उणेपण समर्पण दिवया आमचे अस्कतकायेची जिणी उणेपणाची जिणी समर्पण दिवन भक्तीपणी आमी मागया आमेन बापा आमची काणी ही मोगाची मानो बापा आमची काणी ही मोगाची नितळ मोनार आमी तुका अर्पुची बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता मोगान तुका स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता जमोगाच्या भवनांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारावाक सर्वेस मानून घे सर्वेस्परा भगवंत तेरेजोचो उडास करून आमी तुका भेटोवचो आमचे कलत्या सेवेचो गौरव दयेन स्विकार कर आनी ह्या गटांत
वांटो घेवन गुटांत वांटो घेवन आमचें जिवीत माया मोगान पेटोवंक आनी आत्मेच्या सरवणेचे उर्बेन जळोवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कुर्सार मोर्चा तुज्या पुतान ताणेंत भगेवन तेरेजाक तुवें वांटो दिलोय आनी माया मोगाची सुवार्ता परगटणार जावंक तिका फावो केलय. दुबळ्यांचो तिरस्कार तिणें आपणाचेर घेतलो आनी तांचे सेवेन तिकाच करसून तुज्या काकुळतीच्या मोगांत उजवाड सगळ्यान प्रसारलो. देखून देवदूता आनी महान देवदूता आनी संता भक्तांच्या दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सगळीं तुका जय 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 जय. ओम सगळीं तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओम सगळीं तुका जय 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 जय. ओम सगळीं तुका जय जय जय. बापा, करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडपणदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नरगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगवान जुझे तिचो पती, भगवान धर्मदत्ता, भगवान लॉरेन्स, भगवान मदर तेरेसा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी इस्तिगोस्ताची संसार आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया मोगाचेनो ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं ये मुझे दय काळजाक
प्रकाशवांखय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाखय जेवण ते सर्गीचे आत्मीक घटाय दिवचे पोरते बाग मोचे काळजान तुका सेवचे तरी जेसू दोलोप जेसू ओड्या रूपार काळजान त्राव जेसू जेसू तू ये मोचे थंय काळजान प्रकाश वांखय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाखय जेसू तू ये मोचे थंय काळजान प्रकाश वांखय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाखय सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे बिने अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा आमी घेतले पवित्र गोठ संतोष बरीत काळजान भगवंत तेरेजान दुबल्या थंय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची केल्ली सेवेच्या मोगाचो उजो आमचे तें वाडो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले याजक जावन आसात आमच्या मोगाचे मानादीक भाव पियूस डिसोजा शिवमोगा DSC खातीर वावर करता इतल्या वर्सांनी ICYM YCS YSM काम करनासले प्रस्तुत अनेक हुद्दो दुसऱ्या हुद्द्याक ते पावल्यात DSCचे उचले समाज सेवा करचे उसलो हुद्दो आसा आनी त्या हुद्द्याचे मिसांव ते करनासात आनी जायती जबाबदारी आसा त्या जबाबदारेन त्या मिसांवान हांव तांकां बरें मागता देव तांचेर तांच्या मिसांवाचेर तांणी करच्या वर्त्या वावराचेर भगवंत लोरेस आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागतां.
तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. ताका लागीं मानाच्यो वाती वांडच्या पासत सर्गींच्या सर पदवेधरा बापा ह्या पवित्र तळार वंतिगे जावन मुर्तोम जावन प्रायोजक जावन दान दिल्ल्या हर एका कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक आदार दिवं, तांचो दिसपडतो ग्रास मेळोवन तांचे कृशी व्यापार वहिवाट वेवहार बऱ्या तरेन जावं, तांची आशा आत्रेक फळादेक जावं. सांत लोरिसा मारिफात भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर लाभो. आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां डेलोरा कोरडा शिरवां. डेलोरा कोरडा शिरवां. आयची पिरजेंत अलेक्स डिसोजा नक्रे. अलेक्स डिसोजा नक्रे. आयची मुर्तोम रोनाल्ड मतायस पांगळा. अलेक्स डिसोजा नक्रे. अलेक्स डिसोजा नक्रे. फ्लॉयड फेर्नांडीस पांगळा. फ्लॉयड फेर्नांडीस पांगळा. डेरिल डेसा मूड बेळ्ळे. डेरिल डेसा मूड बेळ्ळे. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. उबे रावया. सांत लोरेसाच्या मानाक गीत गावया. सौम्याची स्तुती करया. बुकान पेज नंबर 154 154. सौम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपूर्बायसो एकळो मोटी साळो रेस्पोळो सौम्याक सदां मानवालो. सौम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपूर्बायसो एकळो मोटी साळो रेस्पोळो सौम्याक सदां मानवालो. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. हे जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसाक तरण्या प्रायरेस बावर्ता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचें कालते मागणे. वरत्या पतेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिवो भावार तेर भरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्काळपण आमचे देव परजळ अशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवट्यांक आनी भवट्यान शेळिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिक. तुज्या बळा देख मजती देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडियेत्म्याच्या सर्गजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सांत लोरेसा मारिफात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर रेश्मा म्हणल्या भयणीची डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक. डेंग्यू पिडेचे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक. भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक. नवें घर फावो जाल्ल्याक. कॉलिन म्हणल्या भावाची आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट जाल्ल्याक. विना विश्वास म्हणल्या भयणीक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक. दिव्या म्हणल्या भयणीक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर आनी जायत्या उपकारां खातीर देवान केल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हरसितांव तुका सोम्या जेजू. हरसितांव तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू. सांत लोरेसा मजतीन आमी सर ते सावा सर्गींच्या बापाक सांत लोरेसा मारिफात भेटोवया. भाग्यवंत लोरेसा मारिफात
122 जाणां बरी भलायकी मेळ्ळो 40 कुटुंबांक शांती समाधान आसूं 22 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळ्ळो 14 भुरग्यांक परीक्षेंत बरें मेळून 5 जाणां भुरग्यांक वायट सवयींतावन पयस जावं 10 जाणांचे हट राग पयस करून 17 जाणां बरी सैरीक लाभूं 12 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावं 60 आनी 5 जाणां बरो फुडार मेळोवन 11 जाणांक बरो फुडार फावो जावं 14 जाणांक मोतीचें समाधान मेळोवन 4 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 30 जाणांचे विविध पिडा गूण जावंक 6 जाणांक चिंतलें काम बऱ्यान जावचे खातीर तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन 28 जाणां विजा मेळ्ळो 4 जाणांची आर्थीक परिस्थिती तावन सुटका मेळोवन 9 जाणांचे रीण फारीक करून 11 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक मजत लाभूं 8 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक 4 जाणांक कामाल पिवून येता सुटका लाभच्या खातीर कामांत भद्रती मेळोवंक भायर पडले भांगर मेळोवंक 9 भुरग्यांनी सुडाल उलोवंक 10 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावं 13 जाणांक जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक 4 जाणांचे काजाराचे कार्य बऱ्यान जावं ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर बरो जागो मेळोवंक 9 घर फावो जावं 9 जाणांची गांठी दूख गूण जावं पाटकान दूख गूण जावं मुला व्याधी पिडा गूण जावच्या शिरांची पिडा कॅन्सर पिडा गूण जावं केसोडी सामकुळां नापय जावं युरीन इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन फर्स्ट ग्रेड किडनीचे इन्फेक्शन रावोंक तेगांची किडनी पिडा 5 जाणांची तकलीफ फडाफड हात दोग शेळीची पिडा 10 जाणांची एलर्जी गूण जावच्या तेगांची उस्मोड गूण जावन 6 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावं गोमट्यार आसलो गुळो गर्भकोशांत गेड्डे नापय जावं तेगांचे केस चडचे रावच्या पासून 11 वर्सांच्या भुरग्याचे केस धवे जाल्ले रावोंक 4 जोड्यांचे काजरी जिवीत बरें जावं गाडयेक बरें भाडें मेळच्या 6 जाणांचे कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 9 जाणांक परगामांत काम मेळोवंक इटली युनिवर्सिटीन शिकोवंक सीट मेळच्या 2 घरांनी आसची वाळय नापय जावं ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक पांयाचे गाय गूण जावच्या सांत लोरेसाच्या मजतीन प्रत्येक ते सवांक 2 भुरग्यांक ADHD समस्येतावन सुटका मेळ्ळो भुरग्यांची ऑटिझम पिडा गूण जावच्या भुरग्यांच्या पांयार आशिल्ली एलर्जी गूण जावं एकल्याचे लोकेमिया पिडाचे ट्रिटमेंट बऱ्यान जावं गर्भांत आशिल्ल्या ल्हान बाळकाचें हार्टबीट समा जावच्या भलायकी बरेत वाडळी बरी जावच्या तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय
ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತೆ ಗುಣವಾಗಲು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಕ್ರಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ, ದಯ ತೋರಿರಿ, ದಯ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ, दय तोरी. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवणी जिवन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा उगडसूचे भाग आमकां सुमेस्ता फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. सुदीस पडतो ग्रास आमकांनी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यात पडोवं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां सान लोरेस मारती राम आपसोत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवणांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगणाचे केंड आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भावंडां पासून हांगासर येवच्या पिडेस्तां पासून कोण कश्ट जाता पिडेंत आसा तांचे पासून सांत लोरेसाची मजत घेवन आतां आमी पिडे पासून गूण जावची सकत जेजू तावन मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आदार, ताणे रस्ता सर्गांनी संवसार. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी भोग तुजी सरशी पावून दी. सोमी तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर पदवेदारांनी ससन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडेंत वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पदकांक शिक्षा रावन रेवडलेल्या सर बंदसपणांतले तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीची सर दोग तांचेतून पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवास असो, संतोष आनी समाधान तांकां म्हणले दोस्कायेन तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुज्या साकरा जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमे दिवंक बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावो. आमेन. वसून येयात
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट आमी मागून घेवया. देवाच्या वर्त्या काकूळटीन आमची पिडा शिडा गोण जावंक आमी मागया. ह्या पवित्र तेलान मागल्या मरिफात बावडतान आमी स्विकार करतना पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभोवंक आनी ह्या पवित्र तळार सान लोरसाच्या मजतीन ती कृपा लाभचे खातीर आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याचे गीत गावच्या मरिफात पवित्र आत्म्याक आतां आमी येवकार करया. मोन मोचे नितळ कर चिंताप मोचे निर्मळ कर. मोन मोचे नितळ कर चिंताप मोचे निर्मळ कर. काळीस मोचे कालतें कर जिवीत मोचे बोळें 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 कर. मोचे थंय जिये पवित्र आत्म्या मोचे थंय जिये. पवित्र आत्म्या सदां काळ जिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळ जिये. देवाच्या आत्म्या मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी. दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी. कानान मोच्या उतरांगा मोणान मोच्या जन्वायगा. कानान मोच्या उतरांगा मोणान मोच्या जन्वायगा. कानान मोच्या उतरांगा मोणान मोच्या जन्वायगा. कानान मोच्या उतरांगाल मोनान मोच्या जणवायगाल. मोचे थंय जिये पवित्र आत्म्या मोचे थंय जिये. पवित्र आत्म्या सदां काळ जिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळ जिये. देवाच्या आत्म्या मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. मोचे थंय जिये. पवाड पुरुषा लोरेन्सरे नम्मय जीवा पालकरे. क्रिस्तर बाಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿ. ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲೋರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
मुगल पुत्रा सोवे अंकुर मोरी आशीर्वाद आमकां जेसूच्या बुबुवीत काळसा आमा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. ಭಗವಂತಲೋ ರೆಸ ಅಮ್ಮ ಪಸರ್ ವಿನತಿ ಕರ್ ಭಗವನ್ ಕುಸಚೆ ವೇನೆ ಬಾರ ಆಮಚಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಪ್ಪ ಚೇತ ಅನಿ ಪುತ್ರ ಚನಿ ಪವಿತ್ರ ಚನಿ ಆಮೆನ್.